तुजे घोट जे लिपोवन नासलेले जे आमकां समजोन आसले आमच्या जिवितान तूं पवित्र आत्म्याद्वारे जोण एकल्याच्या भाव भयणाच्या तोंडान उलोवन आमकां तुवें सगळे म्हणजे थोडे कितें घडचें आसा तितले घोट खंय आमी चुकता खंय आमकां करेक्शन करूंक जाय तें आमकां तूं सदांच शिकयलाय आनी आतांय तूंच शिकयताय आमकां आनी जें कितें आसा फक्त जें सत बरयल्लें आसा बायबलान आनी तें सत आमकां सगळ्यांक जाणा जाता आनी सत आमकां स्वतंत्र करता आनी तें सत आमकां धरिना पूण आमी दुसऱ्यांकूय स्वतंत्र करपाक होच वावर जो देवान आमकां दिलोलो हो आमी फुडें व्हरता म्हणून जेजू तुज्याच उतराद्वारी आनी तुजें उतरूच आमी आख्या संवसाराक परगटूंक तुजो आदार आमकां सदांच दिताय म्हणून पापा आमी तुका आर्गां आनी दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. आमी जिबेचे देणे शिकताली न्हू जिबेचे देणे आमी आमच्या बापाशी उलयता न्हू एकूच आमी भास आमी आमच्या बापाशी जे रोसलेल्या बापाशी आमी उलयता आनी आमी आयकलेले आमी सकाळीं आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्री जाता आमची चिंतनां थाऱ्यार येता आमचे विकनेस आमचे दुयेंसां सगळीं कित्याक बरी जाता कित्याक आमी बापाशी उलयता आनी आमकां बायबल सांगता साम्स 139 आमकां 14 लायन्स आसतली आमकां देवान विणल्या आतां कोण तूं विणटाली न्हू तुका खबर आहा एक तर चुकात जाल्यार कितें जाता आख्खें सोडचें पडटा देवान आमकां विणल्या म्हणटकूच कितले सगळें लक्ष दिवन आमकां विणल्या न्हू सगळें न्हू धान मन तें विणटाना आमी विणटाना सगळो गूट तेजेरूच धान मन आसता नेवे कितें करतली जाल्यार पोरणे आमी फाटाफाट करताली नेवे जर आमकां कितें करूंक जाय जाल्यार तें धान मन तेजे वचून हेजेर आनी मातशी तर मिस्टेक जायत आख्खें मिस्टेक जाताली देवान आमकां कशें विणलां सगळें धान मन आमचें हे शिरो कितें पळयता न्ही तुमी म्हणटकूच देवान विणलां म्हणटकूच आमकां कितें जालें जाल्यार कोणा कडेन वचोंक जाय आमी कोण आमचो रोशनारा कडेन वचोंक जाय कोणी आमकां विणला कोणी आमकां संवसारान एक आमची हाडां हें सगळें बांदून जाल्यार तेजे कडेन वचपाक जाय आमी ताका खबर आहा न्हू आतां एक 113 लायन्स टीवी सान्यान सांदोळ म्हाजी कूड तुवें घडून हाडल्या म्हाज्या आवयच्या कुशव्यान म्हाका तुवें म्हाका विणलाय कोणाक सांगता देवाक सांगता आवयच्या कुशव्यानसून म्हाका तुवें विणलाय साणून म्हाजो घडोवन हाडला ह्या म्हज्या रोसलेल्या देवान आतां गाडयो बीन आसता न्हू स्पेशल गाडी आसता कसल्यो एक गाडी एकाच हितून व्हरता 2 व्हिलर 4 व्हिलर एकाच मॅकानिका कडेन व्हरता हां गाडयो एकाच मॅकानिका कडेन व्हरोन दवरता हां आमकां खबर आहा न्हू एक गाडयेचो मॅकानीक अमकोच आसा तेजे कडेन व्हरता न्हू तसो आमचो मॅकानीक खंय आहा हे गाडयेचो हां सुरकीचो बाप न्हू आमी तेजे कडेन वयता मागीर तो आमकां दाखयता आपल्या उतरांसून आमचें खंय इंजीन खंय कितें जालां तें न्हू मागीर आमकां करेक्शन करपाचें गरज न्हू सो गिफ्ट ऑफ टायम जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी फक्त बापाशी उलयता बापाशी तेन्ना न्हू आमी जेन्ना सदांच उलयता न्हू बापाशी सदांच वयता कोण तरी पळयला तुमी जिमान वयता तो कित्याक वयता जिमान हां बॉडी बिल्डी करूंक वयता आनी ती दिसता आतां आमी सदांच गिफ्ट ऑफ टायम उलयता तेन्ना आमची स्पिरिच्युअल आत्मीक मसल वाडटा देवा वांगडा घटाय आत्मीक सदांच ओके सो आमचें कितें जाता आत्मीक मसल वाडटा सदांच आमी देवा वांगडा उलयता आमचे डायरेक्ट आमी एरोप्लेन दुसरें कितें म्हणटा न्हय
डायरेक्ट सूख करून वयता. तशी आमी डायरेक्ट देवाशी वयता. रॉकेट 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 पळयला कोणी? रॉकेटा भाशेन जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता न्हू तेन्ना रॉकेटा भाशेन आमी झूम करून वयर वयता देवाशी. आनी हे कितें जाणा, हे मोतीक न्हू हे हितून कांयच कळना. तेका लागून आमी चिंतपाचें पासून ना, आमी चिंतूंक पासून जायना आमी कितें उलयता तें. कित्याक हेतून कांय कळना म्हणटा. 1 Corinthians 4:14. पळया 14:14 नाल्यार 14:18 पळोवया नाल्यार आमी. 1 Corinthians 14:14. मनाक आमच्या कांय थावो ना. कित्याक हांव एके विचित्र भाशेन प्रार्थना करीन जाल्यार कित्याक एके विचित्र भाशेन हांव प्रार्थना करीत जाल्यार म्हजो आत्मो प्रार्थना करता पूण म्हज्या गिन्यानाक आदावना. म्हणजे म्हाज्या मनाक कांय कळना हांव कितें उलयता ती. सो तें टेंशन घेवपाचें ना. पूण एक बरी खबर, हांव कितें उलयता ती म्हज्या सर्गीच्या बापाक समजता. बरी खबर न्हू? हां, ही एक बरी खबर. जेन्ना आमी उलयता हे विचित्र भाशेचे देणे तेन्ना म्हज्या बापाक समजता, म्हज्या सर्गीच्या बापाक ही भास समजता. ही खूब आमकां समजोवपाक गरज ना. थोडी म्हणटा जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलय म्हटलें न्हू, शी म्हाका कांय कळना कितें उलयता ती. कित्याक जाय आमकां? आमच्या बापाक समजता तितली पुरो न्हू भाशा, आमकां कित्याक समजोंक जाय? ना म्हणटा. एक विचित्र भाशे म्हणजे आमी चड भार कसो घेता. एक 5-6 म्हयन्याचे, एक वर्सा भितर भुरगें ते कशें उलयता बापाशी. हॅलो हाय म्हणटा, हाय डॅडी. आं पूण ती हांव एक बापायक कळटा न्हू भाशा ती. हां, कळना कितें उलयता ती, कळटा न्हू. तीच भास आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन आबा बापा आमी उलयता. हां, तशी आमी स्टार्ट करूंक जाय. थोडी म्हणटा आपणाक विचित्र भाशा ना. हां, ना म्हणटा. एक्चुली एफिशियन्स 1:3 म्हणटा देवान आमकां ही सगळ्या देण्यांनी भरलेलें आसा. आत्मीक देण्यांनी आमकां देवान भरलेलें आसा. भरतलो न्हू पूण भरलें आमकां. जर आमचेशी ना आसा न्हू आमचेशी, सगळ्यां कडेन पृथ्वीचेर आसा तेंचे कडेन विचित्र भाशा आसा. पूण आमी एक्टिवेट करूंक ना, आमी ती डावनलोड करूंक ना. आतां मोबायल, कोणा कडेन मोबायल आसा? आं आं, मोबायल नेवो घेतलो म्हणटून आपुणूच वॉट्सॅप येता. पूण त्या मोबायलान वॉट्सॅप आसता न्हू, आसता न्हू एप सगळी. हां, म्हाज्यान म्हणूं येता म्हाज्या मोबायलान वॉट्सॅपूच ना म्हणूं येता. हां, हांवें तें डावनलोड करूंक जाय न्हू म्हाका जर वॉट्सॅप जाय जाल्यार हांवें डावनलोड करचें पडटा न्हू. तशेंच विचित्र भाशा सगळ्यां कडेन आसा. आमी ती एक्टिवेट करूंक जाय, आमी ती उलोवंक जाय बापाशी. व्हडले देणे आमी बाबा 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 स्टार्ट करूंक जाय. हां, विचित्र भाशा कशी येता म्हणटा. एकदां न्हू देवाचें उतर परगट्टनाच विचित्र भाशा येता. कित्याक जाणा, Act 10 कोरोनाच्या घरा आसलें न्हू, थंयसर पिटर परगट्टालो देवाचें उतर आनी थंय लोक सगळो अनभावार्थी आसलो. तो आयकतानाच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी ते विचित्र भाशांनी उलोवपाक लागले. आयकतानाच कोणी हात धरूंक ना. हां, आमी एकदां देवाचें उतर आयकतना पासून आमकां ती विचित्र भाशा येता. हां, आनी पेंटाकॉस्ट दिसा जेन्ना पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपान येयलो, उजो कसो न्हू रुपान येयलो, तेन्ना तेंच्यांनी कितें उलयलें?
विचित्र भाशा उलयल्यान लोकांक सगळ्या हें न्ही कितें उलयता सकाळी फुडें हां सोरो पियाल्या बेब अशें म्हणटाले न्हू हां पवित्र आत्म्यान भरोन आमकां एकी कडेन म्हणटा सोरो पिवन बेबदे जावं नाका पवित्र आत्म्यान भरोन बेबदे जाया म्हणटा पवित्र आत्म्यान जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो म्हणटकूच आमचेरूय एकदां आमी कितें उलयता तें आमकां कळना न्हू हां ताका लागून तांकां म्हणटाले आनी एक 19 पावलो जेन्ना तो बावार्थ्यात लोकांक मेळपाक गेलो तेन्ना तांकां विचारलें तुमी कसलो बॅप्टिजम घेतला सो तेंच्यांनी सांगलो जॉन बॅप्टिस्टाचो तो पातकाचो रिपेंटन्साचो पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचो बॅप्टिजम जावो आनी तेन्ना तेंचे सगळ्यांचेर हात धरलो पावलून तेन्नाच तेंचे सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तेन्नाच ते विचित्र भाशा उलोवंक लागलो केन्ना आमचेची हात धरल्यार आमी आमच्यानूच एक्टिवेट करूं येता देवाचें हें पवित्र आत्म्याचें देण आमचें आसा न्हू आमी स्टार्ट करूंक जाय बाबा बाबा राबा आपुणूच फुडें पवित्र आत्मा कंट्रोल करता आनी ही भास पावलो म्हणटा 1 Corinthians 14:18 म्हणटा पावलो म्हणटा आपूण तुमच्या परस आपूण देवाशी उलयता पावलो आनी तेणीच कितलो बायबल बरयला अर्दो चडसो पावलून बरयला न्हू तो सावलो आसलो तो पावलो जालो तेणी कित्याक तो विचित्र भाशांनी बापा कडेन चड उलयतालो समजता आमी जेन्ना विचित्र भाशा उलयता म्हणजे आमी बापाशी उलयता चड टायम आमचो आनी रोमन्स 8:26 पळोवया ही आमी विचित्र भाशा आमकां खूब जाणांची कळल्या ताका लागून आमी फास्ट मातशी गेल्या रोमन्स 8:26 वाचता कोण तेच परी आमी ओसोक्त म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता केन्ना जेन्ना आमी विचित्र भाशा उलयता तेन्ना बापाशी पवित्र आत्मो आमचो आत्मो एक जाता आनी बापाचो पवित्र आत्मो आमचेशी येता आमकां कितें करूंक जायना तेन्ना आमी ओस्कोत आसता हां तेच परी आमच्या तो आदाराक येता कोण येता बापाचो पवित्र आत्मो फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो आमकां एकदां कळना न्हू कितें मागोवंक जाय हां एकदां कसलें आतां एकदां कितलो असलो सिट्युएशन येता आनी आमकां कळना आमच्या मोगाच्या पासत कितें मागोवंक जाय तें हां आमी सारकी सांडलेली कशी आसता तेन्ना आमी विचित्र भाशेनी उलोवंक जाय तेन्ना बापाचो आत्मो आमचेशी येता आनी आमकां मागोवंक कळना न्हू फावो ते परी आमकां मागोवंक कळना तेन्ना तो आमच्या पासत विनंती करता देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले आस्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता कसो विनंती करता आमच्या पासत आस्कार सुस्कार सोडून जाणा आमी केन्ना खूब रडली म्हणटो कितें जाता आमकां जायना आमकां तसो पवित्र आत्मो बापाचो आमच्या पासत विनंती करता आस्कार हुस्कार तसो विनंती करता कोण पवित्र आत्मो आमच्या पासत जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलोवपाक जायते 1 म्हयनो जातलो आमी डिसायड केलें विचेचे गिफ्ट ऑफ टांग उलोवपाक एकूच टायमार अशें धरलेलें 12 to 1 आफ्टरनून आनी हांवें तो वॉट्सॅपार एड केली सगळ्यांक वॉट्सॅपाचेर आनी ते हेचोच नांव ग्रुपाचें घातलें ग्रेस ऑफ गॉड अशें जालें ती कोण एड जाले न्हू खंयच्याय टायमार फोन मारताले आनी गिफ्ट ऑफ टांग यूज करताले म्हाका एक दीस म्हटलें हें आनी कितें एकूच टायम आसा हें आनी कितें सगळ्या टायमाचेर गिफ्ट ऑफ टांग उलयता ही करताली कोणाक जाय तेन्ना जॉयन रावपाचें तशें फोर्स ना आनी उलयता 5-6 जाणां बीन खंयच्याय टायमार खंयचे सकाळची संक
सो ती 7 मागीर 9 मागीर 12 मागीर रातची 7 केन्नाय मोदी हांवें म्हटलें पळयता आत्मे हें आनी कितें तुजें नांव कितें दिलाय हां तुजें नांव कितें दिलाय आनी ग्रेस ऑफ गॉड सो ग्रेस म्हणजे कितें फुकट न्हू केन्नाय आं केन्नाय न्हू दोळे लाय देवाची नांवूच त्या ग्रुपाचे दोळे लाय देवाची दोळे लाय सो म्हाका म्हणलें पळयता आत्मो ग्रेस म्हणजे फुकट केन्नाय न्हू आनी मागीर म्हाका उडास येयलो पावलो सगळो गोत देवाशी उलयतालो हांवें म्हटल्यार करूं न्ही म्हाका एक फ्रेंड त्याच ग्रुपा वयले ते म्हणलें कितें गो हें केन्नाय तुमकां लागता तुमकां केन्नाय तुमी हें करता आगो त्या ग्रुपाचें नांवूच पळय कितें तें ग्रेस ऑफ गॉड ग्रेस देवाचे फुकटे देणे आनी मागीर म्हाका कळ्ळें आमी चडशे आमी लायलो न्हू आमी घेता 10 मिनटां पासून जाल्यार आमी उलयता टायम आसलो म्हणटकूच कित्याक म्हाका कळ्ळें म्हाका फक्त पावलूचो उडास येयलो पावलो म्हणटा न्हू आपूण सगळो गोत देवाशी उलयता 1 Corinthians 14:18 चडसो आपूण तुमचेशी उलयना मनशाची चड उलयना म्हणटा आमी तिका सवय कितें जाल्या दीसभर मनीस कोण ना जाल्यार फोन तरी आसा कोण सायडीक तुवें उलोवंक ना जाल्यार फोन ना आं फोनार उलयतली न्हू पूण आमी चड टायम देवाशी उलोवंक जाय तो ग्रूप बरो जालो न्हू आमकां जागृत बरो जालो न्हू जागृत सगळ्यांक फोन येयलो म्हणटकूच हां देवा वांगडा उलयता खूश न्हू ही खुशालकाय न्हू आमकां सो आमी जिबेचे देणे उलोवपाक जाय काय ना तें आमचेर थरलेलें आसा आनी कितलें बरें तुज्या भितर इम्प्रूवमेंट हाडपाक इवन तुका प्रीच करूंक जाय आनी समजना तूं जिबेचे देणे स्टार्ट कर आनी मागीर उबें राव पळयता आत्मा सगळो कंट्रोल करता हें म्हाजें एक्सपिरियन्स आनी म्हाजें इम्प्रूवमेंट पासून हें जिबेचे देण्या पासून जाला हांव पळयतां हांव जेन्ना प्रिपेर पासून ना तेन्ना हांव पळयता आत्मा कंट्रोल करता क्लासीचो कित्याक म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास आसता न्हू एकदां सडनली कोण ना जाल्यार म्हाका घेवचें पडटा हांव एक टॉपीक घेता आनी मागीर पळयता मागीर सांगता तूं स्टार्ट कर हांव केन्ना प्रिपेर म्हाका कांयच खबर ना तेन्ना आनी केन्ना हांव जिबेचे देणे उलयता आनी जिबेचे देण्या वरवीं हांवें पळयलां म्हाज्याच जिवितान इम्प्रूवमेंट जेन्ना हांव रिकॉर्डींग म्हाजें धाडटा न्हू तेचे वचून कितले जाण म्हणटा पूण हांव तांकां सांगता हांव हें रिकॉर्डींग जावं हें देवाचें उतर हांव पोरगोटी ना म्हाज्या भितर आसलेलो पवित्र आत्मो तें पोरगोडटा आतां पासून पवित्र आत्मो पोरगोडटा म्हाका इतली जाणवाय ना ही देवाच्या उतराची शिकल्या थोडे पूण इतलें शिकोवंक ना जो पवित्र आत्मो शिकयता पळय तें सो हे जिबेचे देणे आमकां गरजेचें आसा आमी जावन एकली आमच्या बापाशी उलोवपाक जाय आनी तुमीच पळया जेन्ना तुमी जिबेचे देणे उलयता 1 वर 2 वर आमची एक भयण सांगताली आपूण कितली वरांच देवा वांगडा उलयताली आनी ते आतां प्रीच करता ते सांगता आपणा जिबेचे देण्या वरवींच आपणाचे हांवें तेजीच टेस्टिमनी आयकून हांव जिबेचे देणे उलोवपाक लागली हांव पयलीं उलयताली सकाळी फुडें संक बीन उठून हांव चडशी कितें जाता जाणा एकलेच उलयत मातशें कितें दिसलें न्हू स्टॉप जाता आनी तूं हांव यूट्यूबाचेर वयता आनी जिबेचे देणे आसा ते घालता 1 वर 24 मिनिट्स ते सकाळी फुडें हांव ते घालता आनी ते जिबेचे देणे उलयत रावता सकाळी फुडें उठना फुडें पयलींच पेरेंट संवय आसली केन्ना हांवें आयकलेलें 2-3 म्हयने पयलीं जिबेचे देण्याचे तेन्नाच्यान हांवें स्टार्ट केलें मागीर तेंच्यांनी ती म्हणाली 6 to 7 तेंची ती करता मागीर 9 to 10 मागीर 12 to 1 मागीर सांजचें मागीर हें सारकें आतां म्हाका पयलीं बेजार जातालें पयलीं आतां म्हाका खूश दिसता कित्याक पावलो म्हणटालो न्हू हांव देवा वांगडा उलयता चड आतां आमी देवा वांगडा चड उलयता उलोवप सोडें जालें संवसारान बरें न्हू केन्ना केन्ना संवसारान चड उलयलें न्हू
हातून म्हाका अशें कित्याक म्हटलें, हांवें ताका कित्याक अशें म्हटलें, जायना आमकां. ताका लागून देवाशी उलयल्यार बरें, देव आमकां कांयच राना. दिसता कितें तुवें म्हाका अशें कित्याक म्हटलें. आं सो आमी जाता तितली प्रॅक्टीस करुया. जावचें ना पयलें स्टार्टींग 5 मिनटां 10 मिनटां वाज येतलो, समजना न्हू. प्रॅक्टीस तर करीच जाल्यार आपुणूच जाता तें. 1 वर 2 वर कोस ना. कसलेय कामाक जाल्यार आमकां प्रॅक्टीस जाय न्हू. इवन गाडी चलयतले जाल्यार प्रॅक्टीस जाय, इवन रांदतले जाल्यार प्रॅक्टीस जाय, कितें कोत्तले जाल्यार आमकां सगळे हेका प्रॅक्टीस जाय. तशेंच आमकां देवाच्या राज्यांत बसून कितें कोत्तले जाल्यार आमकां प्रॅक्टीस जाय न्हू. सो आमी प्रॅक्टीस करुया न्हू जिबेच्या देण्याची. हांगा आमी प्रॅक्टीस आमची चालूच आसता. सकाळची, आफ्टरनून, आमी रातची न्हिदच्या पयलीं आमी करता लेडीज डॉमेट्री. आनी हेंय सांग तांकां, म्हणजे गिफ्ट ऑफ टांग करतना तुका सेपरेटली बसून तुका टायम वेस्ट करपा नाका. आनीकूय जायते कामां करूं जाता न्हू. तूं जिबेचे देणे उलयता नाल्यार आमी आतां बायबल वाचतना आमकां ताका बायबलाकूच टायम दिवपा जाय न्हू बसून. गिफ्ट ऑफ टांगा तुका ना, तें तुज्यान दुसरें काम करपा जाता कितें. हय हांव ड्रायवींग करतना बसून जिबेचे देणे फास्ट उलयता. जिबेचे देणे घरा पावसर जिबेचे देणे ड्रायविंगाचेर. इवन हांव बसता फाटल्यान बसून म्हाजे जिबेचे देणे चालू आसता. बसीनूच मातशें मोन्यांनी आसता. बसीन जायना न्हू व्हडल्यान करपाक. जिबेचे देणे रांदतना बसून आमी जिबेचे देणे यूज करता. न्हिदतना बसून न्हिदेसर जिबेचे देणे. सो जिबेचे देण्याक स्पेशल टायम नाका बसून करपाक. तूं वायल कितें करतना काम तुज्यान चालू करूं येता. ती आंटी ना गुजरातची, ती गिफ्ट ऑफ टांगान आहा तो ग्रुपान, ती सांगताली एक दीस म्हाका म्हणपा लागली फाल्यां सकाळीं आपूण 9 to 10 आपूण आसची ना, आपूण गुजराता ती दामान गेल्ली. आपल्या येतना आपूण ट्रेनीन आसतली म्हणपा लागली. आनीक मागीर म्हणपा लागलें आपल्याच्यान जायना जालें स्टॉप करनासतना तो टायम स्टार्ट जालो न्हू आनी आपूण ट्रेनीन आहा, आपूण स्टार्ट केलें. लोक आहा सामकारा फुड्यान म्हणजे तेजे कुशीक आनी फुडें आपणाक जायना जालें म्हणपा लागली. ओग्गी अशी मनांतल्यान करपा आपूण करीत रावलें म्हणपा लागलें. मोट्यान जावपालें ती सगळीं तोंडाक चोयताय म्हणपालें आपल्याच्या. आपूण मागीर आपल्या फुगडास येयलो म्हणपा स्क्रिप्चर की देवान जेजून म्हणल्यार तुमी आपल्याक म्हणजे संवसारान लजल्यार आपुणूय तुमकां लजतलो. ते आपल्या फुगडास येयलो म्हणपा लागले. आनी आपूण थांबूना म्हणपा लागले. आपूण घरा म्हणजे पावा पासून ट्रेनींतलो सगळा देवा पासून स्टार्ट केलें म्हणपा लागले. आमी ट्रॅव्हलिंग करतना पासून जिबेचे देणे यूज करूं येता. लॉकडावनार न्हू बरें दिसतालें जिबेचे देणे खंयसरूय करूंक गावताले. कित्याक तें सांगा पळया. मास आसलें न्हू तोंडाक जाय ते गुणगुणूंक गावताले खंयसरूय मार्केटान सुद्दां. आं तोंड हालतालें पूण कळनासलें न्हू. खंयसरूय मार्केटान गेले शॉपार बाबा 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 करूंक जातालें. कित्याक कोणाक कळना न्हू तोंडाक घातलेलें आसा कितें करता तें. थोडी पूण पळयतालीं आं कितें गुणू 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 पूण आमी खूश आसूंक जाय आमच्या बापाशी उलयता. कोण कितें म्हणटा तें आमकां म्हणटलेच न्हू. जेजू म्हणटा आमकां म्हणटलेच सगळें कितें कितें आनी तें म्हणींक जाय. सो तुका कोण कांय म्हणिना जाल्यार तूं जेजूच्या फाटलावदार न्हू. जेजू म्हणटा म्हाका जें केलां तें तुमकां करतलेंच आनी तो तुमकां कोण म्हणिना जाल्यार आमी जेजू वांगडा ना. कोण कितें म्हणिना जाल्यार बायबल सांगता कोण कितें म्हटलें जाल्यार आमी जेजू वांगडा आसा. जेजूकूय म्हटलेलें न्हू. आं खुशाल जावंक जाय म्हणटा आमी. मॅथ्यू 5:11-12 सांगता आमी संतोश बरीच जावंक जाय. आमकां कोण कितें म्हणटा जाल्यार आमी कितें करता रडटा. तेणी म्हाका अशें म्हटलें, तेणी म्हाका बिलिवर्स म्हटलें तूं हांगा वयताय थंय वयताय म्हटलें म्हाका. आमी कितें करता घरा येवन कंप्लेन करता आनी रडटा. देव कितें म्हणटा बायबल आमकां मॅथ्यू 5:11-12 म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, म्हजे खातीर तुमकां अपमान दील, तुमकां दुमाळो दितीत, तुमकां दुमाळो दीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर उलयत आड उलयतीच तेन्ना तुमी सुभागी. कितें म्हणटा सुभाग्य म्हणटा आमी. कोण आमकां कितें म्हणीत जाल्यार कोण आमकां जिन्सा पासाचे गुन्यांव आमचेर घालीत जाल्यार
कोण तुका कितें म्हणटा, ह्यो म्हणटा, तो म्हणटा, तो म्हणटा, जाल्यार तूं सुभाग्य म्हणटा आमी, सुभाग्य आमी. आमी रडटा, आमी एकामेकाक सांगता ना. तेणी म्हाका अशें म्हटलें, तेणी म्हाका तशें म्हटलें, आनी आमी दुकां बरी जाता. आनी मागीर आमी एकदां जेजूचो पाटलावूय करूंक सोदता, वचना मागीर आमी मागण्या, कित्याक कोणी कितें म्हटलां म्हणून. आनी देव म्हणटा आमकां असलें आमकां येवकूच जाय, तेन्ना आमी सुभाग्य म्हणटा आमी. सुभाग्य न्हू आमी. असलें कितें येयलें जाल्यार आमी नाचोंक जाय. अशी ब्रदर आमकां सांगता, आपणाचेर असले प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच आपूण म्हणटालो म्हाज्या पार्टनराक सांगतालो, म्हाज्या ब्रदराक, दुसऱ्याक यो नाचया आमी. असले दिनसाभासाचे प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच खुशाल म्हणटा जावंक जाय. आपूण म्हणटालो नाचया, केक कापया. आमी कितें करता, नाचता काय आमी रडटा, आमी सगळें सोडून दिता एकदां ना. मागण्यांक वचपाचें पासून आमी सोडून दिता, देवाचें उतर पासून आयकपाचें जेन्ना आमकां असले प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच. फुडें कितें सांगता, खुशाल आनी संतोश बरी जायात, रडात ना. खुशाल जाया म्हणटा आनी संतोश बरी जावया, नाचोया. जेन्ना खुशाल आमी संतोश बरी आसता तेन्ना कितें करता आमी, काजाराक बीन कितें करता, खुशाल आसता न्हू आमी काजाराक, कितें करता, नाचता न्हू आमी. मागीर तशीच म्हणटा नाचा, कोण कितें म्हणटा जाल्यार तुमकां. कोणाच्या उदरी नाचो नाका, पिशेला म्हणटलें, रुमान बीन येवन नाचा. कित्याक कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली, स्वर्गार व्हडलो इनाम तुमचो, व्हडली मजुरी तुमची. व्हडली मजुरी तुमची. कितें आमचो स्वर्गार अकावंट उगडटा. जेन्ना आमी संतोषभरीत जाता तेन्ना, असले आमचे कोस्ट्रोक येता तेन्ना आमी संतोषभरीत जाता, नाचता तेन्ना आमचें कितें जाता, स्वर्गार व्हड मजुरी आमची अकावंट आमी उगडटा. देव आमचो अकावंट उगडटा. तुमचे आदी प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. आमच्या आदी प्रवाद्यांक तसोच दुमाळो दिला. आमकां बायबलान वाचता तेन्ना कळटा न्हू कसलो कसलो दुमाळो दिला तो. कशें मेल्या ते, तांकांय तसोच दुमाळो दिला आनी ते संतोश बरीच जाला. आनी तेंचे अकावंट स्वर्गार तो आमी खाता आतां ना. तेंच्यांनी दुमाळो घेतलो, तेंचो अकावंट तेजी फॅमिली खाता आमी. आतां आमी असल्या दुमाळ्या वखदार अकावंट, आतां ब्रदर जॉन्सनान दुमाळ्या वखदार गोंयान जायते ताका दुमाळे येयले, जायतो दुमाळो येयला ताका पयलीं स्टार्टींग. आतां तो अकावंट स्वर्गा वयलो कोण खाता, आमी सगळीं न्हू, आख्खो संवसार तेजो दुमाळाचो अकावंट. तशेंच आमी जेन्ना सोंसतलीं तेन्ना आमचो अकावंट. एक एग्जाम्पल, गोंयचो सायब गोंयान फस्टूच येयल्लो, फस्टूच न्हू, जेजूचे उतर कोणी हाडले, जेजू परगटलो कोणी, गोंयचे सायब न्हू, सेंट झेवियर. तेणी जायतो दुमाळो सोंसलो आनी अकावंट स्वर्गार बोल्लो. कोण खाता, आख्खो गोंयकार. तशें आमीचो अकावंट आमीच खावची ना देवाच्या राज्यान. जेन्ना आमी दुमाळो सोंसता आनी संतोश बरीच जाता, ते आमीच न्हू, आमचीच फॅमिली न्हू, पूण आख्खो संवसार आमचे उद्देशी. आतां शिसांच्या उद्देशी आख्खो संवसार खाता न्हू आजुनी. शिसांनी दुमाळो, जेजून दुमाळो सोंसलो म्हणून. तशें आमी संतोश बरीच जावंक जायी, खुशाल जावंक जाय. आमी खुशाल जाता जेन्ना आमी कितें शिकता न्हू, आमी कितें शिकता न्हू तेजेरूच आमकां परिक्षा येता, टेस्ट येता. आतां आमी शिकता, ह्या स्कुलान आमी शिकता, आतां आमकां रोखड्योच परिक्षा येतल्यो, येवच्यो ना. घरा गेले म्हणटकूच परिक्षा येतल्यो. हांगा रिट्रीट कवर जालो जाल्यार आमच्या घरा कडेन आमचो रिट्रीट स्टार्ट न्हू. आनी आमी बेस्ट एग्जाम्पल ह्याच टायमाचेर घरान जावंक जाय. आनी आमकां पळोवन जेजूच्या फाटल्यान येवंक जाय. आमचें जिवीत पळोवन आमी जर हांगा बोडयो घेवन येयल्या, आमी व्हिलचॅरीर बसून येयल्या, हांगा आमी घरा वयताना दाखोवंक जाय आमी सारकी जेजून आमकां बरें केलां. तेंच्यांनी परोत आमकां पळोवन, आमचें बरेंपण पळोवन कोणी तुका बरें केलां हांवूय येता. समजता? हे एग्जाम्पल आमी जावंक जाय. हे देवाचें उतर शिकता जाल्यार आमी कितें तरी चेंजिनेस आमचे दुसऱ्यांनी पळोवपाक जाय. हांवें काल सांगलेलें न्हू, म्हाजें ऑनलायन प्रिचींग आसलें लॉकडावना टायमार. एक भयणीक पांयान चलोवंक जायनासलें, म्हाका खबर नासली आनी दोळ्यान दिसनासलें. तिचें ऑपरेशन करूंक ती वचनासली, कित्याक तिची भुरगीं घरान आसली.
पूण ती जशी देवाचें उतर सद्दां आयकताली सद्दां म्हणजे अजुनूय कॉन्फरन्स क्लास तिचेर देवाचें उतर ती आयकताली तिचे चेंजिनेस ती उठून चलोवंक लागली तिका दोळ्यांनी दिसोवंक लागली आनी तिचे शेजारी जी येताली ती तिका पळोवपाक लागली आनी त्यांनी म्हाजे नंबर घेतलो आनी ती जॉयन जावपाक लागली अशें एग्जाम्पल जावंक जाय आनी तिणें एक दीस टेस्टिमनी सांगली बाय आपणाक टेस्टिमनी सांगूंक जाय आमी सांग ती सांगपाक लागली पांयांनी चलोवंक लागले दोळ्यांनी दिसलें आनी म्हाका सदांच फोन बाय तुजो नंबर दिवंक तिका हिका हांवें म्हणलें नंबर दी म्हाजो जॉयन जावपाक आनी तुमीच जॉयन करा कोणाक तरी शिकलेलें हांव ताका सांग कॉन्फरन्स क्लास घे म्हणून कित्याक एक 5 जाणां घेवची पडटा मोबायलाचेर पूण तीच जॉयन जाताली हे देवाचें उतर एक जिवें हे देवाचें उतर एक सोडसोडीत दोनी वाटेनी पाडले तलवारी पासत तूं जशें आयकताय तुज्या भितर तें कातरून वचोंकूच जाय दुयेंस पिळा पूण ती भावार्थान आयकूंक जाय कितें म्हणटा जेजू भावार्था विणे म्हाका कोणूच बांदवलेली जायना हेब्रू 11:6 भावार्थान तो भावार्थ जावो आमी हांगा येता पासून आमी भावार्थ घेवन येवंक जाय हांव बरी जाली हांव चलोन वयतली हांव धांवतली हांव म्हाज्या प्रॉब्लमाची सुटका म्हाका मेवली म्हणून जेजू तुका अर्घा दिता तुजें जशें देवाचें उतर आयकता तितलो म्हाजो भावार्थ वाट त्याच भावार्था वरवीं आमी बरी जाता आमी म्हणटा रॉंग न्हू आं माग म्हाज्या पासून रॉंग न्हू पूण जेजू आमकां कितें सांगता बायबलान कोणाच्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता माग म्हणटा म्हणून त्याच्या भावार्था वरवीं बरी जाली म्हणटा जेजू ना तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालय तुज्याच भावार्था वरवीं म्हणून आमी दुसऱ्यांक मागणें करता तेन्ना आमी बरी जातली एक्चुली बायबला प्रमाणे आमी रॉंग न्हू पूण आमी तांकां विचारूंक जाय कित्याक भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकून आनी त्या भावार्था वरवींच आमी बरी जाता न्हू रोमन्स 4:17 भावार्थ येता देवाचें उतर आयकून आमी तांकां विचारूंक जाय हांव देवाचें म्हाजें सिट्युएशन अशें आसा हांव खंयचें देवाचें उतर उलोवं जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयतलें आयकतलें तेन्नाच तुज्या जिवितांत पेखोणी येतली समजता कित्याक तो भावार्था वरवीं तुका पेखोणी मेवळी तुज्याच भावार्था वरवीं प्रिचराच्या भावार्था वरवीं हां आमी माग म्हणटा आमकां संवय जाल्या पूण पावलून सांगलां आपल्या पासून माग देवाचें उतर काम करूं संवसारी वस्तू पासून माग सांगूंक ना जेन्ना आमकां कितें जाय न्हू तें आमी देवाचें उतर आयकून आयकून त्याच भावार्था वरवीं आमकां गरज तें मेळटा इवन आमचे फॅमिलीक पासून मागूंक जाय हांवेनूच मागलें न्हू म्हाज्याच भावार्था वरवीं म्हाजी फॅमिली बरी जाता इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली विल बी सेफ आमकां संवय जाल्या माग माग म्हाका मागण्यान दूर आं मागण्यान दूर बरें आसा पूण आमकां टायम आसूंक जाय मागोंक तुज्या पासत उडास उरोंक जावं जेन्ना तूं शिकताय तेन्ना तुकाच गरज न्हू आतां आमी हांगा कित्याक चडशीं मागोना कोणा पासून आमी तुमकां शिकयता न्हू हांगा सगळे प्रिचर येवन तुमकां शिकयता न्हू युट्यूबाचेर जेसेलमाची टीम आख्खी शिकयता तुमकां तुमच्या पांयार डिपेंड रावूं कोणाच्याच मागण्या वरवीं आमी बरी जायना आमच्याच भावार्था वरवीं बरी जाता हें बायबल आमकां सांगता वाचला तांकां कळटलें न्हू न्यू टेस्टिमेंट जेजू सगळो गोत कितें म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें वच तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली हां सगळो भावार्थाचेर हो बायबल थारलेलो आसा सगळो भावार्थ म्हणजे दिसना त्या वस्तूचे सतमानात जें कितें बरयलेलें आसा बायबलान तेजे सतमाना हो भावार्थ तें उतर दिश्टी पडना कितें बरयलें तें दिश्टी पडटा हां तेजेर आमी सत मानप आनी तेंच भावार्था वरवीं आमी बरी जाली वो आमची फॅमिली बरी जाली आमच्याच भावार्था वरवीं आमी मागणें करून जाता बरें पूण तुमकां मागीर टेस्ट येयल्यान तुमी कितें करतल्यान परत आमकां सोदतल्यान फोंड्या येतल्यान परत खंयच्याय टायमार फोंड्या ओपन आसा हां हांगा ओपन आहा रिटेट ओपन आहा हेवळ ना न्हू तुमी खंय वयतल्यान ताका लागून गरजेचें तुमी शिकपाचें दोन एकल्यान शिकोवंक जाय देवाचें उतर बायबल म्हणिना वचात आनी तांकां आज्ञा हांवें शिकयल्या ती तांकां शिकोयात पाळोवंक जें कितें आपणें तुमकां शिकयलां हें देवाचें उतर तुमकां शिकोया तुमकां मिलाग्र करूंक शिकय म्हणिना ते बायबल म्हणिना
हांगा मॅथ्यू 18:28-16 आसा. वचात आनी म्हज्या आज्ञा शिकोया. वचात आनी म्हजें देवाचें उतर शिकोया. तांकां पेखवणी करूंक शिकोया, तांकां हिलींग करूंक, तांकां कितेंच करूंक शिकोया अशें म्हणिना, फक्त देवाचें उतर शिकोया म्हणटा. सो आतां एका शिकोवन देवाचें कितें काम? पेखवणी करूंक शिकोवपाचें? तांकां फक्त देवाचें उतर शिकोवपाचें. देवाच्या उतरान पेखवणी बीन सगळी जाता न्हू. इवन शिसांनी कितें विचारलें जेजूक, आमकां पेखवणी करूंक शिकय म्हणून सांगलें, तूं करता त्यो? आमकां मागणें करूंक शिकय, आमकां तुजे कडेन भासाभास करूंक शिकय तुज्या उतरान. आमी जर देवाचें उतर शिकात, देवाच्या उतरानूच आमकां पेखवणी करूंक शिकोवंक कळटा. कळटा न्हू. ताका लागून बायबल सांगता वचात, गो एंड प्रीच. हें देवाचें उतर पुरगोटा. म्हणजे देवाच्या उतरान सगळे पेखवणी आसा न्हू. जेन्ना आमी शिकता तेन्ना आमकां कळटा न्हू, जोण एकल्याक मनशाक देवान जी कोण स्वत मानता न्हू तांकां पावर दिलेलो आसा, पदवी दिलेली आसा देवान, अधिकार दिलेलो आसा न्हू, पावर एंड ऑथॉरिटी दिलेली आसा देवान आमकां. एका एका मनशाक जी कोण स्वत मानून जियेता तांकां. आमकां खबर ना आमकां पावर एंड ऑथॉरिटी आसा ती. आसा खबर आहा? देवान आमकां पदवी दिल्या, तो अधिकार दिलेलो आसा एका एका जानवराचेर, सगळ्यांचेर पांयां पोंदा मोस्तुपाक, देवचाराक. खबर आसा? आमी शिकतली. एक गोवायकेन सांगता तुमकां. एक भाव आसलो, हांव युट्यूबार टेस्टिमनी आयकतालें. एक भावाक थंडी जाली. थंडी म्हणटा, थंडी न्हू, आमी सिरियस वयता, थंडी जाय जाल्यार थंडी जाली म्हणटा, जालें म्हणटा. 15 दीस जाले, 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने, 3 म्हयने म्हणटा थंडी जाली. सारको वीक जालो. डॉक्टरागेर गेलो. डॉक्टर म्हणालो तुका कसली तरी एलर्जी जाली आनी क्युअर ना. मेडिसीन ना, मेडिसीन ना. तेणें आयकलें. तो घरा, ताका म्हणटा क्लिनिकासून केन्ना घरा येवचो जालो. घरा येयलो आनी टॅरसार गेलो. देवाचे ऑथॉरिटी जाणा आसलो तो. तो गेलो, रागाबरीत जालो म्हणटा आपूण. कोणाचेर? हे थंडेचेर रागाबरीत जालो आनी आपणाची ऑथॉरिटी यूज केली, जेजून दिल्ली ती. गेट आउट इन द नेम ऑफ जिजस म्हटलें आनी धांवडलें आनी म्हणटा 30 मिनटां म्हणटा मागणें केलें पळय, गिफ्ट ऑफ टंग्स कितें तरी. पूण 30 मिनटांनी म्हणटा आपणाचो दुयेंस गेलें. 3 म्हयन्याचें दुयेंस. आनी म्हणटा आपणाक थंयसर जेजू दिसलो म्हणटा मागणें करतना. एक म्हणटा रागान म्हाका पळयता आनी एक लोखणाची बडी कशी म्हणटा हातीन घेतल्या आनी आपणाक कितें म्हणटा आमी पळोवया कितें म्हणटा तें पळोवया. Psalms 110:2. तो कितें म्हणटा जेजू तेका रागा बरीच जावन. आमकांय कितें म्हणटा तो, आमकांय तशेंच म्हणटलो तो. कोणाक मेवला? one 110 हय. Psalms 110:2. सियोनातावन सर्वेस्पर राजपदवेची बेटकाटी तुज्या हातान दिता. कोणाच्या? आमच्या हातान दिता. सियोनाची बेटकाटी आमच्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. तुज्या शत्रू वयर, तुज्या देवचारा वयर, तुज्या सिकनेसा वयर, तुज्या वायटा वयर तूं राजवट चलय. कितें म्हणटा? ही काटी घेतल्या आनी जेजू ताका दाखयता ही घे. आनी तेन्ना म्हणटा आपणाक विचारता तूं 3 म्हयने तुका हांवें ऑथॉरिटी दिल्ली ती कित्याक यूज करूंक ना? आमकां म्हणटलो न्हू देव. जेन्ना आमी अशें देवचाराच्या दुयेंसान गुलामपणान जियेता तेन्ना जेजू आमकां असो दितातलो. ही आपणी तुमकां सोलोमन जी बॅट काटी दिल्या ती यूज कित्याक करूंक ना तुमी? धांवडूंक ना कित्याक? तो म्हणटा आमी कितली गुलाम जालेली आसा. आमकां खबर ना ही आमकां देवान बॅट काटी आमकां पावर दिलेलो आसा असल्या वायटाचेर. दिला न्हू? आमकां खबर आसा?
आमकां खंय दिला तो पळोवया आमी. लूक 10:19 आमकां देवान सगळी हांगा ऑथॉरिटी दिलेली आसा. खूब कडेन दिला आमकां. एके कडेन म्हणटा आमकां पावर आनी ऑथॉरिटी जेजून दिला म्हणटा ती आमकां दिल्या. मॅथ्यू 28 लास्ट चॅप्टर. पळयात सोरोप आनी वेचो आनी दुस्मानाची सगळी पदवी आनी सगळी दुस्मानाची पदवी पांयां तोला मोस्तूंक पांयां पोंदा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांयच तुमकां वायट जावचें ना. देवान आमकां कितें दिला? अधिकार दिला न्हू. सोरोप आनी वेचो. सोरोप आनी वेचूचेच एग्जाम्पल कित्याक दिलें काय जेजून? आमी चड भियेता न्हू. वीक मेळ्ळो आमी मरतलीं. वेचूचो वीक मेळ्ळ्यार ना विखारी न्हू ती. सोरोप विखारी न्हू. वेचू तसली विखारी पासून हें तुमकां तुमच्या पांयां पोंदा. दुस्मान म्हणजे कोण? दुस्मानाची सगळी पदवी देंवचाराची. तो देंवचार दुयेंस पिडा घेवन येता. कसली रिणाचें आनी आमकां कितें कितें दाखयता फोटींग आपणाचें तें तुमकां पांयां पोंदा मोस्तुपाक देवान आमकां पदवी दिलेली आसा. देंवचाराचे सगळे पांयां पोंदा मोस्तुपाक. आनी तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हॅलो, आमकां कितेंच वायट जावचें ना. ही आमी ऑथॉरिटी यूज केल्या, हो अधिकार आमी यूज केला काय आमी धांवल्या फाटल्यान म्हाजे पासून म्हाका अशें जालां तशें जालां. देवान आमकां जोण एकल्या जी कोण बायबल वाचता, जी कोण स्वत मानता तांकां सांगता तो आपणे तुमकां अधिकार दिलेलो आसा. अधिकार आमी तसोच दवरया. आमी तो घेवन यूज करया. आमकां पदवी आसा. जेजूच्या नांवान देंवचारा दुयेंस पिडा कसलें नांव वच आनी दर्यान पड. वच तुज्या जाग्यार वचोन पड. स्वत मान ते दर्यान वचोन पडले. जरी तुका दिसता आरे तूं दर्यान वचोन ऑलरेडी पडलेलें आसा, जरी तुका दूख दिसता, दुखे कडेन उलयलें हांव, आतां पेंगटान दूख आसा, आतां देवान सांगना तुका अधिकार दिला दुस्मानाचे कडेन उलोवपाक न्हू आनी पांयां पोंदा मोस्तुपाक. सो तूं उलय, पांयां पोंदा घाल तुज्या आनी मोस्ती. आनी जरी तुका दिसता आरे तूं म्हाज्या पांयां पोंदा आसा, दुखी परत दिसता तूं पांयां पोंदा आहा म्हाज्या, म्हणीच राव, हारगा दीच राव, वयतलीच. ही हांव शेअर करताली कॉन्फरन्स क्लासीन. आनी एक भयण सांगताली 15 दीस काय कितें जालें तुजें म्हणटा चपाती भाजतना सारद मारतना हात दुखतालो म्हणटा आपणाक जायत नासलें. आनी तेणी अशें म्हटलेलें आसलें, हांवें ताका सांगलेलें आमी रागा बरीच जावंक जायी ह्या देंवचाराचेर. ही देंवचाराची दूख बीन तेजू कडसून येयना. आमी रागा बरीच जावंक जाय, रागान धांवडूंक जायी. आपणाक म्हणटा असो राग येयलो, आपणेन म्हटलें म्हणटा हे दुखी चल म्हाज्या हातींतली, तुका रावंक कसलो अधिकार ना. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची दुखाक म्हाजे कसलो अधिकार ना. आनी म्हणटा सर्विसरचो वचमो आनी स्क्रिप्चर येता पळय तितल्यो म्हटल्यो आनी म्हणटा जिबेचे तेणे उलयन न्हिदूंक गेले. आनी आपणाक कांय खबर ना. सकाळीं म्हणटा सारद मारतना दुखताली पळय, अरे बरी सारद मारली म्हणटा आपणे, अरे म्हाज्या हातीन दूख ना. तेन्ना म्हणटा आपणे तेन्ना दिसलें आपणाक म्हणटा जेजू म्हणटलो म्हणटा आपणाक ती बेसनाची काटी तुका आपणे दिल्ली न्हू, तुवें इतले दीस कित्याक दवरली यूज करिनासतना. जोण एकल्याक आमकां पावर दिलेलो आसा. आमी एक भिकारी कशी न्हू, आमी एक सारकी देवान आमकां जैतिवनाची भुरगीं केलेलीं आसा. आमी कोण? जैतिवन, विक्टोरियस जेजू वरवीं. पूण आमी सांडल्या कित्याक? ओसिया 4:6 सांगता आमी सांडल्या कित्याक? फक्त देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून. देवचार ना. आमी सगळो गज म्हणटा देवचाराक लागून सांडल्या, देवचारान अशें केलें, देवचारान तशें केलें. जेजून आमकां देवान आमच्या सर्गीच्या देवचाराक आमचेर पदवी दिवंक ना. आमीच आमच्या उतरा वरवीं देवचाराक पदवी दिता आमच्या भितर उलोवन. देवचार ना, सगळो गज देवचारूच म्हणटा. बायबल सांगता
आमी सांगल्या फक्त देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून. बायबल सांगिना देवचाराक लागून सांगल्या आमी. सांगताय खंयचो तरी मेवळा तुमकां कोणाक? हां, कोणाक मेवळा? देवचाराक लागून सांगल्या आमी? आमी देवचाराक लागून सांगूंक ना. आमी फक्त देवाच्या उतराची समजणी घेवंक ना म्हणून आमी सांगल्या. आनी बायबल सांगता आमी आमचे जिबेर पदवी आसा. आमचे जिबेर, देवचाराचे जिबेर न्हू, आमचे जिबेर पदवी आसा. जे कितें आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटा आनी तेंच आमी मानून घेवंक जाय. तो खूश जातालो न्हू देवचार आपणाचें नांव घेता म्हणून? हां, तो खूश जाला आसतलो. देवचार देवचार करता सगळो ग्रोथ. कोण तरी आपणाक उलो मारता. बायबल आमकां स्पश्ट सांगता आमी फक्त सांडलेली आसा देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून. सो आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय न्हू. आमी सांडल्या फक्त देवाचें उतर नकळो म्हणून आमी आतां चॅलेंज करूंक जाय देवचारांक. हांव देवाचें उतर शिकतली, हांव जेजू कडेन रावतलें, हांव सांगची ना. आमकां आतां कितलें रेडीमेड आसा. जेन्ना आमी जेवण म्हाका पळय वेचून काडलेलें तेन्ना अशें देवाच्या उतराची खंयसरूच समजणी ना. घरा बसून जाल्यार नाच, वयचें पडटालें आमकां. आमी वयतालीं. खूब घरा कडेन मोग मागीर ओडटालो. सदांच वयतालीं न्हू. सांज सकाळीं बीन कोणी सांगल्याच पुरो अमके कडेन प्रेयर आसा. धांवतालीं. मागीर घरा कडेन म्हाज्या वांगडा वयतालीं तिंगचे बोबाळ. आमी खूब जाणां एक ग्रूप आसलो आमचो, आजुनूय आहा तो. आमी सगळीं धांवतालीं, गाडयो करून बीन धांवतालीं. कित्याक हें देवाचें उतर आयकूंक. आतां आमी अशी ब्लेस आसा. आमी घरा कडेन यूट्यूब उगडल्यार घरा कडेन कसलें तुका टिचींग जाय तुका मेळटा. कोणाचें जाय, कोंकणी जाय, हिंदी जाय, मराठी जाय, कन्नड जाय, सगळें JCLMचे इन्फोर वचत जाल्यार तुका सगळें गावता. वयल्यान घरा बसून शिकोवंक गावता. आमकां तेन्ना नासलें. ब्लेस आहा तुमी सगळीं, फायदो काडा. हांव जेन्ना लॉकडावनान टायम आसलें हांव बेगीन रांदतालें. सकाळीं फुडें ब्रेकफास्ट करतना रांदून दवरतालीं. कोणाचें प्रॉब्लम नाका. जेया केन्नाय. आनी यूट्यूबार वयतालीं. सांजचें म्हाका मेळना, सांजचें कॉन्फरन्स क्लास आसली, सकाळचें आयकतालीं. तेन्ना खूब चालूच टॉक आसताले, सोंपत नासलें आयकून. चालूच कपल्सांचे आनी कसले यूथ आनी कितें कितें टॉक आसतालेच ऑनलायन. टायम काडा. कित्याक सगळो वत किचनान रावंक जाय. न्हू. लॉकडावन बेस्ट टायम कसो. देवा वांगडा सगळ्यो गोत. आजून म्हाका उडास येता. म्हाका रान देवाचें उतर आयक. सांज जाली देवाचें उतर पुरगूट दी दुसऱ्या. बिजी. म्हाका फोन येतालो. तुका वाज येना घरा कडेन? वाज? म्हाका टायमूच ना वाज येवंक. तूं कितें करता तर तूं टायम ना तुका? सकाळचें यूट्यूब, सांजचें उलोवपाचें. ती जाणा आसली थोडी. सो जाता तितलो फायदो काडा. घरा कडेन पासून आसली जाल्यार यूट्यूब घाला. रांदतना सुद्दां आयकूं येता आमी देवाचें उतर. आमी कपडे धुतना पासून देवाचें उतर आयकूं येता ना? हां, गाडी चलयतना पासून कानान घालून आयकूं येना? खूब ब्लेस आमी आतां म्हणटा ती. सारकी आशिर्वादान भरलेलीं आसा आमी. आमकां देव सगळें घरा कडेन दिता. आमकां सगळें घरा कडेन हाडून दिता न्हू सगळें. फास्ट फूड संवसारान जसो फास्ट फूड 2 मिनिट्स देवाचें आमकां तशेंच मेळटा सगळें. पूण पेकोणी रोखडी फास्ट मेळना. जितलो तुजो भावार जाता तितलो तुका फास्ट मेळटा पेकोणी. आयकूत रावंक जाय. ब्लेस न्हू. ब्लेस न्हू आमी. पळय आमकां कितली पावर एंड ऑथॉरिटी दिल्या देवान ती. मार्क 16:17 वचया आमी.
भावार धरतल्या सवे भावाक दोतल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो ह्यो खुणा तुमकां दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटली म्हज्या नांवान देंवचार काडटली कितें काडटली आमी देंवचार देवचार काडटली नव्यो भासो उलयतली नवो भासो उलयतली म्हणजे विचित भासा उलयतली सोरोप धरतली सोरोप धरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी जीव काडटा ते जें कितेंय ती पियोवशीत बी तांकां तें वायट जावचें ना तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवंतांचेर हात दवरून पिड्योताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली ती बरी करतली हां जी कोण बाबाक धरता ती दोस आर बिलिवर्स इंग्लिशीन बिलिवर्स म्हणटा न्हू हां बिलिवर्स हॅज गिवन दीस पावर आमी म्हणटले आमी बिलिवर्स न्हू बिलिवर्स म्हणजे कोण जी कोण देवाच्या उतराचेर स्वत मानता ती बिलिवर्स देव म्हणटा बाबाक धरता ती तेंचे सोवे ही खुणा दिश्टी पडटली आतां पळया म्हाजी सावळी म्हाज्या फाटल्यान येता पळय आतां हांव सावळेक सांगीत ए म्हाज्या फाटल्यान येवं नाका म्हटल्यार येवची ना ती येतली न्हू तशीच भावाक धरता सोवे ही खुणा दिश्टी पडटली कितें करतली ती देवचार धरतली म्हणजे तुजी ही सावळी पळय तुज्या फाटल्यान येता जेन्ना तूं भावाक धरता तेन्ना ही खुणा तूं देवचार धरतली णव भासो उलयतली सोरोप धरतली विकारी वखदां घेयशी जाल्यार तुका कांयच जावचें ना कांयच माल पडचें ना पिडेस्ताचेर हात धरल्यार पिडेस्त बरी जातली जशी म्हाका सावळी म्हाजी फाटल्यान येता येवं नाका म्हटल्यार पासून येता तशीच जी कोण देवाचेर बाबाक धरता तशीच हे सावळे भाशेन ही खुणा ही हात धरतली पिडेस्ताचेर सोरोप धरतली णव भास उलयतली देवचार काडटली ही सगळी खुणा तुजे सोवे दिश्टी पडटली तुका खबरूच ना हे बायबल सांगता फक्त तूं भावाक धरशी जाल्यार ही खुणा तुज्या फाटल्यान येतली जशी तुजी सावळी धांवता पळय तशी आपुणूच त्यो गुणां ही तुका दिश्टी पडटली हॅलो सगळ्यां कडेन आसा न्हू भावात सगळीं भावात घेवन येयला न्हू सो जाल्यार तुमकां ही खुणा दिश्टी पडटली देवचार काडटली देवचार म्हणून देवचारूच न्हू पूण दुयेंस पिडा सगळी देवचाराचें कितें आसा तितलें आमी उलोवन काडटली उलोवन ना मोन्यांनी काडची ना भावार्थ म्हणून खरें जावचें ना उलोवंक जाय आमी उलोवंक जाय न्हू न्हू देवचार काडटली एक दीस न्हू आमी एक भयणीन सांगलें कितें जाणां आमकां एक भयण आसा ती न्हिदोना आनी डिप्रेशनान गेल्या सो हांव म्हाजे फ्रेंड आनी तेजी कोण सोयरी तिगा जाणां आमी गेली वयताल्या आनी तेन्ना न्हू हांव सदांच फर्स्ट न्हू गूड न्यूज बायबलान आसतालोच म्हाज्या गूड न्यूज जोड बायबल थंयच वयतालें आमी बसीन गेली तिंगेर पावली ते खरेंच न्हिदलेले आनी आमकां तितलें म्हाका कांय खबर ना तिचें कितें जालां तें न्हिदलेले ते पयलें आनी तूं कित्याक गेला गो आमगेर म्हाका म्हणपाक लागलें तूं म्हाजें फ्रेंड न्हू कोण न्हू कित्याक गेला हांव कितें रावलें हांवें कांय सांगूंक ना आनी हांवें ती म्हाका सांगपाक लागली न्हिदता ओके हांवें तुमचो बायबल म्हाका पळयतात म्हणून सांगलो तुजो बायबल उगडूं नाका कळ्ळें तुजो बायबल दिवं नाका उगडूच नाका हांवें म्हणलें तुमचो बायबल हाड घेतली फॅमिली ती बायबल घेवन येयली हांवें म्हटलें वाच हेब्रू 2:14 वाच तुमी हांव वाची ना तुमीच वाचा सो हेब्रू 2:14 वाचून पळोवया आमी तुमकां जाय कितें ती स्क्रिप्चर ती हां वाचून पळोवया न्हू आमी खरेंच तांचे भाशेन हेब्रू 2:14 सगळीं भुरगीं एकाच रक्ता भासाची सगळीं भुरगीं एकाच
एकाच रक्ता मांसाची देखून जेजू त्याच तांच्या मांसा रक्ताचो जावन आयलो अशें मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो मुणगे देवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणे नाश केलो जेजू रक्ता मांसाचो जालो कित्याक तेणी जो मरणाचेर जो सैतान सतयतालो रक्ता मांसाच्या भुरग्यांक त्यांचो नाश करच्या खातीर जेजू रक्ता मांसाचो जालो अशें ते स्क्रिप्चर आहा. हांवें तेजे धाकटो भाव आनी तेजे बायलेक मनीस रावले. आतां ते डिप्रेशन म्हटल्यार न्हू म्हणटकूच आमी सुटकात आहा. ते उठले आनी म्हाज्या दुपट्टाक घट धरले अशें ओडूंक लागले. हांव जिबेचे देणे उलयत रावलें हांव घट बसून रावलें. हांवें ताका कांयच म्हणूंक ना आनी ताका कांयच हें करूंक ना. तेंच्यांनी ताका ओडलें आनी न्हिदयलें आनी बडबडूंक लागलें आनी मागीर ती ताका विचारूंक लागली तूं कोण. तेणी सांगलें आपूण तुमच्या तिमाना. कितलीं वर्सां जालां मेल्यार 40 वर्सां. तुमी आपुणाक जेवण घालूंक ना आनी कितें कितें आनी लेविटी चॅप्टरान आमकां सांगता आमी मेलेल्यां कडेन उलोवंक जायना. आनी हांव सांगता तांकां मेलेले आहा न्हू तेंचे कडेन उलोवपाक जायना बायबल सांगता. ती म्हाका तिडकीन पळयता तिची आवय आनी व्हडलो भाव. आतां हांवूय नको कित्याक पळयता ती म्हाकाय खबर ना. मागीर हांवें तांकां गिफ्ट ऑफ टांग आनी तांकां लूक 4:18 मनीस रावंक लागले. ते मागीर न्हिदले. ते न्हिदल्या उपरांत तिची आवय भाव म्हाका म्हणूंक लागले तूं येयलें मुगो आनी अशें जालें हें म्हाजें चेडूं काय बरें आसलें. तेंचे गांवचो पाद्री येवन त्योस बीन कोत्तालो सद्दां म्हणटा ताका कांयच जावंक ना. हांव ओगी रावलें. हांवें त्या टायमार तिका काय म्हणूंक ती म्हणूंक लागली कितें. जेन्ना तेचो भाव आमी वचपाक आसली तेन्ना धाकटो भाव आनी तेची भावाची बायल येयली. हांवें म्हटलें पळय हांवें कितें केलां हांवें आतला हाडला हांवें ताका कितें उलयलां हांवें ताका कांयच करूंक ना. हांवें म्हाजो बायबल बसून काडूंक ना जाल्यार तुमी म्हणटले तुज्या बायबलाक लागून जालें अशें म्हणूं शकता न्हू. पळय पवित्र आत्म्यान म्हाका पयलींच सांगलें अशें हांव बायबल काडून हांवूच वाचतां. थंय म्हाका सांगलें तूं बायबल ओपनूच करूं नाका आनी हांवें हातूंत लागना बायबलाक म्हज्या. ताका विचारलें हांवें कितें केलां हांवें ताका हात लायला आनी हुकूम घातला हांवें जेजूचें उतर उलयलां तुमीच तुमच्या बायबलांतलें उतर काडलां आनी उलयलां आनी तेचें अशें जालां. ते म्हणलें सिस्टर तुजो कांय गुन्यांव ना आमी जाणा हांवें आमच्याच बायबलांतलें वाचलां आनी बायबलांतलें उतर तें आमी जाणा तुवें हात सुद्दां लागना. मागीर आमी कितें करपाचें आतां परत उठलें आनी फक्त लूक 4:18 तुमी उलयच रावा कांय जावचें ना. आनी थोड्या दिसांनी ते डॉक्टराक बीन दाखयलें आनी जालें सारकें. आमी देवचार काडटली न्हू भिवूंक जायना. एकदां न्हू न्यू क्रिएशनान ब्रदर आमकां शिकयतालो आनी म्हाका सडनली येयलो आनी गोमट्याक धरलें. हांव भियालें फसलें म्हळ्यार देवचाराच्या हातीन. आमी भिवपाक जायना जरी तो कोणी थंय डिलिव्हर आतां तुका मारूंक येता तूं थंयच उबें राव तेच्यान तुका कांयच करूंक जायना. हांव जाणा ते डिलिव्हरन्स जाता न्हू तूं थंयच उबें रावशी स्ट्रॉंग रावशी तुका ते हात सुद्दां लावंक दाखयतालो तुका कितें कितें दाखयता मारूंक येता पूण ताका कांयच करूंक जायना. तूं पूण स्ट्रॉंग रावंक जाय भियाल्यार तूं सकयल पडटलें. एक दीस ब्रदर म्हणूंक लागलो आपणाक परत ताका कितें जालें आनी कोणी सांगलें म्हणटा आपणाच्या भितर देवचार आसा आनी आपूण परत एक्शन ती करपाक लागलो उदीक घालता थंयसर बीन. बायलेन आपणाचो फादर तो डिलिव्हरन्स केला पळय ताका फोन मारलो तो म्हणून 2 दिसांनी येवपाचो आहा. ताका विचारलें म्हाज्या भितर कोण आसा तो म्हणल्यार तुज्या भितर एकलोच आसा तो केन्नाच भायर सरचो ना तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना तो पवित्र आत्मा तुज्या भितर आसा आनी जालें म्हणटा. आनी एक थंय म्हणटा मराठी उलय जाल्यार जे डिलिव्हरन्स आसले म्हाका आपणाक सांगलें म्हणटा तेंकडे मराठी उलय आनी ताका सांग. आपणें म्हणटा ताका उलयता उलयता तें आपणाचें फ्युचर सांगूंक लागलें तेजें. आपणें म्हणटा ताका असो घट धरलें गोमट्याक ते भियालें म्हणटा उलय सकयल. जरी तूं कावन्सिलींग करता तूं देवचार काडटा जाल्यार तूं भिवंक जाय तूं स्ट्रॉंग रावंक जाय आनी तूं तर अशें भियालें ते म्हणटा भियालें आपणें ताका घट धरलें ते सकयल पडलें. ते भियालें तेचो स्ट्रॉंग रावन ताका तर हें करता जाल्यार कांय जावचें ना तो आमकां सांगतालो तेन्ना तूं जो स्ट्रॉंग रावशी
तुका तेचे म्हणजे तो कोण ते हा न्हू तुका हात लावचे ना. जेजून कितें हांगा भावात धोता ती देवचार काडटली, देवचार काडटली आमी भावार्थान. आमचे वस्तुकी न्हू पूण जेजू वरवीं आमी सगळें करूं शकता. हे मागीर म्हणटा फादर येयलो, मागीर काडून घेतले. मागीर आपुणूच म्हटलें म्हणटा इन द नेम ऑफ जिजस गेट आउट. भायर सरले. देवचार कसो येता कांयच कळना. एक दीस म्हाजे फ्रेंड आसले, ते कामाक वयताले आनी ताका ब्रेक्स आसलो, ते कामाक वयताले पूण तेजे कडेन कोण एक फ्रेंड रावताले. ते दिसा ताका जोर काय कितें येयलो म्हणून बरें ना. म्हाका फोन केलो तूं येता 1 ते 3 पेरानूच यो, मागीर आपूण मागीर कामाचें येतलें. ना सॉरी 3 ते 5 पेऱ्यान तूं यो आनी तेजे कडेन राव, आपूण मागीर कामाचें येता. बरें म्हटलें. आनी हांव त्या टायमाचेर वायट बूक आसा ना, इंग्लीश वायट बूक, तेजेर 100 थँक्स गिवींग आसा, प्रॉमिसीस ऑफ गॉड, तें हांव कोत्ताली सदांच. हांवें म्हटलें तें बरें ना, तें न्हिदतलें. हांव कितें करतली, हांवें तो बूक हाडलो 100 पेजीस इंग्लीश, आनी हांव तें न्हिदलां. आनी हांव दोगात आहा रुमान. हांव म्हाजें थँक्स गिवींग स्टार्ट केलें. थँक यू लॉर्ड यू आर प्रेजेंट गो बिफोर मी, थँक यू लॉर्ड यू आर म्हाका हें म्हणीच रावली. तेणी म्हाका पोशोंक स्टार्ट केलें. हांव एके वाटेन म्हणटा आनी ताका पळयता. हांव म्हाजें स्टॉप करूंक ना, कशें स्टॉप करूंक ना. हें सारकें भूत कशें जालें. हांव पळयता, एका दोळ्यान ताका पळयता, एका दोळ्यान वाचता. पूण हांव भिवंक ना. गेले ते बॅल्कनी उडकी मारपाक. ताका एका दोळ्यान म्हाकाय बरी शक्ती येयल्या, एका हातीन अशें ओडलें आनी सोमती खी घातली. आनी पयलें हें चड जाता, हेचें तकली आपडटा जमनीर. हांव वाचता न्हू तितलें तकली आपडटा. हांवें ताका ओडटा, तकली आपटली फुट्टली न्हू, ओडटा एका हातीन. मागीर एक दीस ताका अशें घातलें बॅडीर आनी एका हातीनूच फोन केलो हांवें त्या फ्रेंडाक, तूं यो, तेजें कितें तरी जालां, तूं यो म्हणून. ताका रागीत आसलें. तो रोखडेंच 10 मिनटांनी येयलें. ते येयना फुडें ते किचनान गेले. आतां आनी कितें सुरी घेवन येयले. घट धरून सुरी काडली आनी किचनाक लॉक केलें तेणी. आनी ते आख्खे नाचतात सगळे. पूण आमकां कांय करिना, आमचेर आंगार येयना मारूं. कित्याक आमी स्ट्रॉंग रावल्या न्हू. सुरी घेवन येयल्लें तें, पूण अशें हें करूंक ना. आमी काडून घेतली. कित्याक सांगता, आमी देवचार काडटली पूण आमी स्ट्रॉंग रावंक जाय, स्ट्रॉंग भिवंक जायना. आतां त्या टायमाचेर हांव नेवीत आसली. म्हाजे कडेन म्हटलें आमी देवच्या नांवान सॉंग्स म्हटलें, कांय सांगना. ते स्ट्रॉंग ना न्हू. आतां दुसरो पार्टनर जर सॉंग आसा सगळें जाता. कित्याक सांगता, मागीर सांगता. आनी ती हांवें मागीर आमचे न्यू क्रिश्चनान ब्रदर आसलो, ताका फोन मारलो, अशें अशें जालां, तूं फ्री आसा, आपूण येता म्हणून. आनी तो येयलो. तेजें खूब ल्हानपणासून न्हू तेजें, जेन्ना तो ब्रदर म्हणटालो फॉरगिव इवन द एनॉयटेड पर्सन रेप यू, म्हणजे तो सांगतालो ताका फॉरगिव कर, ते बोगसोण्याचे वरवीं तेजे सगळो राग सगळो हितून ताका देवचार सोंतयतालो. सो ताका कितलें हें केलें तेणी आनी ते सेट फ्री जाले. पळय, हांव अशी काडपाची, पूण दुसऱ्या तरी जाय न्हू स्ट्रॉंग भिवंक. ते मातशें भिवंक लागलें आनी म्हाकाय बी स्ट्रॉंग लागलें. पयलीं हांव भिवंक ना, एकली आसली तेन्ना. ते येयले तेन्ना भिवंक लागलें. वॉट टू डू, वॉट टू डू, वॉट 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 आय एम स्कॅप विथ मी, आनी सगळें भिवंक लागलें सगळें. आनी एक दीस आमी इवन आमी एका प्रेयर सर्विसीक कोणाक घेवन गेल्ली. ते चेडूं पयले दिसा डिलिव्हरन्स सांगूंक लागलें. ताका रुमान हाडलें. एक सिस्टर येयली, तिणी मातसो वगत कितें केलें आनी गेली. तेजें चालूच आमोरीचेर आमोरीचेर स्टार्ट जाल्लें. आमी पळयलें न्हू, तिणी क्रॉस घेतलेलें आनी त्या क्रॉसाक ते गोट धरूंक येताले, पूण ते क्रॉसाक भियेताले, फुडें वयताले. तेजे गोंयान कोत आसलें न्हू, तेणी सारकें खुरीस मोडलो आनी तोंडान उडयलें कोत आमच्या उदऱ्यान. ते बायबल पिस्तले आसले, बायबलूय घेताले. आमी कितें केलें, सॉंग्स म्हटले सगळीं देवचाराक आनी कसली इन द नेम ऑफ जिजस. ते न्हू सारकें म्हाजे फ्रेंड आसले, ते स्ट्रॉंग, आमी दोगां स्ट्रॉंग कशीं न्हू, म्हणून ते जालें डिलिव्हरन्स. ते सारकें न्हू सोरोप पयला न्हू आमी. ते आतां मनीस सोरोप कशें अशें जावपाक लागलें. सोरोप कशें सारकें रस घुळोवंक लागलें त्या रुमान. सोरोप लास्ट सॉंग्स म्हणटाना सोरोप खंय जालें आनी थंयसरूच पडलें. आनी निवाळें तेन्ना उठलें, सारकें सेपिंगाक इतलें मोटें खंय जाल्लें. आमी पळयता ताका, पूण
हांव नको सोमतें तें बारीक जालें त्याच वेळाचेर आनी आवय म्हणाली म्हाजें चेडूं पयलींचें रूप हें आवय आसली आमच्या वांगडा आनी डिलिव्हरन्स जालें केन्नाय जाल्यार भिवूंक आनी दुसरो पार्टनरूय गोट आसूंक जावो तुज्या वांगडा कोण आसा तो भिवूंक जायना फस्टूच म्हणटा आपूण जेन्ना रिन्युवलान भितर सरलेलो म्हणटा आनी कोणी तरी सांगलें म्हणटा एका चेडवाचेर देवसार बसला आनी तो अंकल आपणाक सांगलो या आमी या म्हटलें म्हणटा सगळो गोत म्हणटा ते नाचता आनी आमी तेज्या फाटल्यान नाचता फर्स्ट टायम जावंक ना डिलिव्हरन्स येयलें आपूण म्हणटा पळयतात मागीर जाल्यार हय कित्याक जालें तूं बायबल वाचलो म्हणटा आनी बायबलाचेर खंय खंय डिलिव्हरन्स केला न्हू जेजून ते सगळे बरोवन काडले आनी दुसरे दिसा गेलो तेन्ना कितें जालें ते रुमान दारूच उगडी ना ते आसता तुज्या तो वांगडा गेला तो म्हणल्यार कांय नजो भायरसून तेणी तें पळय कितें बरोवन येल्लें डिलिव्हरन्स करपाचें तितलेंय म्हटलें ते चेडूं भायर येयलें भायर सेट फ्री जालें पूण कितें म्हणूंक लागलें तूं सारको पावरफूल तुजें असलो आनी कोणूच ना पवित्रात्म्यान म्हणटा आपणाक सांगलें तोंड उगडूं नाका हांव पावरफूल म्हळ्यार पडटलो सकयल मागीर तेणी सांगलें हांव पावरफूल न्हू म्हजे भितर आहा तो पावरफूल आमी एकदां आमकां ग्लोरी घेवंक जायना देवाची महिमा आमी घेवपाक जायना हांवें केलें न्हू म्हजे भितर आहा तेणी केलें डिलिव्हरन्स पासून म्हजे भितर आहा ते पासून करूंक जाय तेणी थंय एक्सप्लेन केला ते सिडीएर आहा टेस्टिमनी तेजी सो आमकां अशें केन्ना केन्ना सडनली जातलें पूण देवचाराक आमचेर पदवी दिवंक ना एक जाणा जाया एक भिरांत अशी धरूंक जायना देवचाराक आमकां जेजून पदवी दिवंक ना जाल्यार आनी आमी जाणा सारकीच एग्जॅक्ट सांगूंक जाय बायबलान एकट्यान आसा चॅप्टर 13 जाल्यार खबर ना थंयसून न्हू पावलू देवचार काडटालो ते एका मनशान पळयलो तो मनीस केलो कोणाचे देवचार पडलेलो पावलू देवचार काडटा त्या नांवान तूं वच भायर कितें जालें तेजें तेका कॉन्फिडन्स ना न्हू तेका भावार्थ ना न्हू जेजूच्या नांवान भायर काडून तेका खबरूय ना आनी तेका कॉन्फिडन्स ना तेका भावार्थूय ना तेज्या तो तेणी तेका मारलो देवचारान तेका मारलो देवचार बसलेलो दादल्यान कित्याक आमी जर कॉन्फिडन्स ना आमचे भावार्थ ना जाल्यार आमी वचोन करूपाक जायना समजता तशें खूब डिलिव्हरन्स आमी करतालीं आजुनूय पूण भिवूंक जायना भिवूंक जायना भियाल्यार तुका सारको एटॅक करतलो आतां एकट्यान तुमी वाचून पळयशात तेच्या चॅप्टरान कळटलें कसो तेका नागडो करून धांवडलो पळय तो जाणा आसतली थोडी वाचल्या न्हू आसा ते बायबलान सो आमी बरी कॉन्फिडन्सान रावंक जाय आमी सारकी घोट भावार्थान रावंक जाय देवाच्या उतराचेर सारकी उबी रावंक जाय आमकां कोणीच कांय करूं शकना आमी देवचार काडटली म्हणटा आमच्या भितरले दुयेंस पासून आमीच धांवडटली आमकां सांगता न्हू पांयां पोंदां मस्तितली आमी पांयां पोंदांच खरेंच मस्तितली भावार्थान राग असो कितें देवचाराचें खूण आहा भिरांत हुस्को हें सगळें देवचाराचें देवा कडसून भिरांत येता देव म्हणटा आपणी तुका भिरांतीचो आत्मोच दिवंक ना देव म्हणटा हुस्को म्हाका दी सांगला आपणी म्हाजे कडसून तुका हुस्को कसो येतलो भिरांत आसता तुजे कडेन देवाचो मोग परफेक्ट जावंक ना म्हणटा तो आनी तो म्हणटा भिरांती म्हणून राव डू नॉट फियर तो 6365 days म्हणटा तूं भियो नाका जाल्यार आमकां भिरांत येतली देवा कडसून येतली भिरांत ना न्हू ही देवचाराचे हेजेर आमी जैत व्हरतली सगळें वायट देवचाराचें काळोख न्हू काळोख कोणाचो जेजून आमकां उजवाड आनी जेजूच उजवाड तेजे वरवीं आमी उजवाड संवसाराची न्हू आमी उजवाड जाल्यार आमचे कडेन काळोख रावूं शकता आमी वयता थंय न्हू काळोख कसोच रावंक जायना जर आमी स्वत मानता जेजू आमचे सोबत जियेता जरी हांव स्वत मानता हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची करून खूद हांव जेजू म्हणून स्वत मानता हो उजवाड जेजूचो म्हाज्या भितर आसूंक जायो आनी हांव वेता थंय काळोख आहा थंय उजवाड सांग जावो आतां एका रुमान
काळोख आसा, लायट पेटयल्यार कितें जातलें? काळोख दिसतलो, काळोख खंय उरलो? उजवाड. तशें आमी उजवाड एका एका फॅमिलीन, एका एका घराब्यान आमी उजवाड जावंक जाय. जेजू तसो उजवाड जातालो न्हू? आमी आजून उजवाड जावंक ना. आमी उजवाड, जेजू म्हणटा आमकां तुमी उजवाड संवसाराचे, पूण आमी जावंक ना. कशें आमी उजवाड जावंक जायी? जें कितें जेजून केलां तें आमी करपाक जाय. जेजून कोणाकूच जज करूंक ना. हांव एके भयणीक शेअर करतालें सकाळीं. हांव एका चर्चीन वयतालें, सकाळच मागण्यांक वयतालीं आमी. थंय एक भयण येताली. ती भयण येताली न्हू, तिका ती कितें तरी करताली कसल्या देवीचें. थंयसर तिका लास्ट म्हणटा आपणाक एक मार्ग दिसलो. एक चर्चीचो मार्ग दाखयलो. इवन हिंदू हितून आहा ते म्हणटा एक चर्चीचो रस्तो दाखयलो आनी एक असो संवसारी म्हणजे देवळाचो. आपणें म्हटलें चिंतलें आसूं चर्चीचो दाखयलो न्हू, आपूण चर्चीन वयतलीं. आनी ती चर्चीन येताली, बुधवारची आमी वयतालीं. आनी म्हाज्या वांगडा जायतीं फ्रेंडां वयतालीं. सो जालें कितें, ती तेजेच खबरी सांगताले, ती देवीचें कितें करतालें तेजेच सांगताले. पूण हांव म्हणटालें तिजें काम तेका, हांव म्हाजें काम करतलीं. हो उजवाड दिवपाचो. तेन्ना हांव उजवाड तें वाचतालें. हो उजवाड हे देवाचें उतर दिवपाचें, तेका हांव म्हाजें काम करतलीं. तेका हांव शिकयतालें. तें म्हणलें म्हाका बायबल जाय. आनी तेका मराठी बायबल दिलो. आनी हांव देवाचें म्हाका ती वांगडा कित्याक गो तेका सांगता तें सगळें हेंच सांगता मुगो तें म्हाजें काम न्हू. तेका चेंज करपाचें म्हाजें काम न्हू. म्हाजें काम तेका उजवाड दिवपाचो. म्हाजें काम जेजू दिवपाचो. कसो तरी हांवें तेका जेजू दिवंक जाय. तेज्या सिट्युएशन तें तेजेर डिपेंड रावता. रावो, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. म्हाजें काम हांव करतलीं. मोग दिवपाचो आनी जेजू दिवपाचो. हांवें तेका स्टार्ट तें येतालें सदांच आनी सांगतालें बीन. आनी हांव तेका थोड्या तेंपान मेवळी. तें आतां फक्त तेज्या तोंडार जेजूत. त्या टायमार जर हांवें म्हाज्या फ्रेंडाचें आयकलें तेका हें करूं नाका तें करूं नाका तें सारकें न्हू, तें येतलें आसलें. फर्स्ट टायम आमी ही मिस्टेक करता. फर्स्ट टायम आमी लोक येता तांकां हें करूं नाका, तांकां आमकांच सारकी देवाच्या उतराची जानवाय ना. आमी दुसऱ्यांक जानवाय दिवंक सोदता. जेजून असली जानवाय दिवंक ना. मोग दिला जेजून. तें आतां पासून पयशे जाल्यार म्हाका फक्त तें जेजूचेंच सांगता फोनार सुद्दां. सगळें विसरलें तें आदलें. प्रेयराक वयता, सिंगींग करता. आमी फर्स्ट लोकांक येता तांकां कित्याक आमकां सांगलां काम मोग करात. आमकां सांगूंक ना तांकां जज करात. तांकां कितें करता तेंच करूं न्ही. तुमी तुमचो मोग दिया, तें मोगा वरवीं टर्न जातलें. जेजून कितें केलां संवसारान? मोग दिला सगळ्यांक. आजून लोक कित्याक येवंक ना? जेजूच्या फाटल्यान कितलो लोक येतालो. दूख दिसता प्रेयर सर्विसीक वयताना कोणूच लोक ना. देवाचें उतर इम्पॉर्टंट इतलें मनशाक, पूण मनशाक खबर ना आनी मनीस आयकून घेयना. कित्याक मनशाक जें कितें सांगलेलें काम आमी करिना. आमकां मोग कर सांगलेलो, मोग करात. बाकीचें काम पवित्र आत्मो करतलो, तेजें काम आमी करचें न्हू. जज करपाक कोणाकूच दिवंक ना संवसारान. कोण मुर्ती पळोवन खंयचें करता, कोण हें करता, तें आमकां कित्याक पडला. आमी जोण एकल्यांनी आमचो हिशोब देवाक दिवंक जावो, मनशाक न्हू. आमी मोग करया. आमी कोणाक जज करचें न्हू. आमी फक्त आमचें काम करया. पावलो पासून बायबलान म्हणटा आपूण बॅप्टिजम दिवंक येवंक ना. आपूण देवाची बरी खबर परगटूंक येयला. आमी कितें करूंक जाय? बरी खबर परगटूया. बाकीचें काम पवित्र आत्म्यान करूं न्ही, जेजूक करूं न्ही. तेंचें काम आमचें काम आमी करुया. आमी तेंचें काम आमी कितें करया? आमी तेंचें काम करता म्हणून लोक दिसना आमकां. रागार जावं नाका. हें सोत जेजून कितें केलें, प्रवचनान कितें तरी आसल्यार लोक कितलो धांवतालो. हजारांनी चेपतालो म्हणटा लोक. 5,000 दादलेच आसले, बायलो भुरगीं कितलो लोक. आतां लोक दिसता. मोग करात. एकूच काम करा, मोग करात. मोगान सगळें जाता. आमकां कोण कोण कितें सांगतालो, पूण हांव पवित्र आत्म्यान विचारतालें कितें करूंक जाय हांवें. लोक अशें सांगता, हो तसो सांगता, तो सांगता. पवित्र आत्म्याक सांग स्टार्टींग करता हांवें आख्खें स्क्रिप्चर स्वता जेजू पवित्र आत्म्यान
इचरोन न्हू येतलो लांब बूक दिल्लो म्हाका हॉस्पिटलान बूक आसतना ते म्हाका बरोवपाक तो तसलो बूक दिलो तो आख्खो बरयलो सगळें बरोवन खंय खंय म्हाका कोण प्रश्न विचारता तेजो आन्सर म्हाका पवित्र आत्मो दितालो त्या टायमाचेर सुद्दां तोच पवित्र आत्मा आमकां सगळ्यांक आदार दिवपाक तयार आसा आमी तेजे वेट करया रावया आमकां जेजू दिवंक जावं दुसऱ्यांक तो जेजू दिवंक जावो आमी जाणा आतां आमी सारकी लास्ट केन्ना जेजू येतलो तो आमकां खबर ना कित्याक तेजें उतर तेणी बायबलान सांगलां म्हजें उतर संवसाराच्या खंयच्यांनी पावोंक जाय तेन्नाच शेवट येतलो आतां आमी पळयता खंय खंय गांव आसले त्या गांवांनी पयलीं न्हू आतां आमी पळयता नांव पासून आयकूंक नासलें त्या गांवांनी देवाचें उतर परगट्टा आयकलां तुमी हें उतर जें कितें बोला म्हाजें उतर आख्ख्या संवसाराच्या खंयच्यांनी पावोंक जाय ऑलमोस्ट पावलेलें आसा मागीर जेजू येतलो म्हूण सांगलां सो आमी तयार रावंक जाय आमच्या भितर जे आत्मे आसा ते आमी दिवपाक जाय देवाचें उतर दुसऱ्यांक कशें दितले आमी जश करून मोग करून आमी दिवया जेजू आमी मोगान दिवया सदांच मादर ट्रिजाचें एग्जाम्पल तिच्या भाशेन जावया आमी तिणें प्रवचन करूंक ना तिणें मायक घेवन अशी भोंवंक ना खंयसर ती फक्त कण्यांनी जेजू दिला तिणी कोणूय तो जावं तिणी जिरोंक ना तूं कोणच्या धर्माचो कोण तूं खंयचो तूं हें तिणी ताका पयलो एक मनीस कसो आनी जेजू कसो भितर पयलो आमी जण एकल्याच्या मनशाच्या भितर जेजू पळोवया तिणी तेच पयले जेजू पयलो आनी तेजी सेवा करूंक लागली आमचें जण एकल्याचें हेंच काम जाणा जाय आमी संवसाराच्या हें केन्ना जेजू येतलो तो आमकां खबर ना आमी आजुनूय संवसाराक लोबदलेलीं आसा देवाचें उतर कितें बरयलें तें घेता फिलफील जाता आख्ख्या संवसाराच्या कोणशाक देवाचें उतर पावता सो उठोवया आमी न्हिदोल्ली उठोवया जागृत जावया आनी हें उतर जें वचोन संवसाराच्या कोणशांनी दिवंक जाय म्हटल्यार तें दिवया आमी आमच्या भितर आसलेलें सगळें भायर काडया हॅलो हां खरें न्हू बरोवंक ना तेणी जेजून बरोवंक ना बायबलान आख्ख्या संवसाराच्या कोणशांनी देवाचें उतर पावंक जाय तेन्ना शेवट येतलो आतां आमी पळयना उतर खंय खंय परगट्टा युट्यूबाचेर आमी पळयल्यार खंय खंय रांदची केन्ना आयकलें ना कोणी छत्तीसगड आयकलेलें गांव थोडे थोडे खूब आहा कसली कसली नांवां आसा म्हाका येयना थंय पासून देवाचें उतर परगट्टा आतां सो आमी रावल्या कोणाक देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावतलो देवान जर प्रॉमीस केला देवान जर बासवणी दिल्या तुमच्या ह्या सगळ्या गरजांनी हांव पावतलो म्हणून तो पावतलो आमच्या गरजे फाटल्यान आमी धांवच्यो न्हू तेणी सांगलां ताका करून आमच्या गरजांनी पावपाक हां तो करतलोच आमच्या जिवितान कित्याक आमचेच बोळ आमी घेवन बसल्या आमी आमचो घोव आमची बायल भुरगीं पुरो हितून आमी स्वर्गार पावची ना स्टेप आउट करुया भायर सरया सदांच सांगता जॉन्सन कम्फर्ट झोनांतली भायर सरात वचात हे म्हाका बुश करप पासून हे ब्रदरीचे देणे तेणीच म्हाका बुश केल्लें बायबल क्लास दी घरांनी वचोन चल कितें शिकय पवित्र आत्मा शिकयतलो स्टार्टींग प्रवचन करूंक बसून उबें रावपाक तो आनी एक ब्रदर प्रीच कर कोण नाल्यार वच देवाचें उतर दी हे बुश्ट फाटल्यान आनी खरेंच तांकांच लागून हांव देवाचें उतर परगटूंक पावली तेन्ना हांव भियाताली हांव स्कुलान केन्नाच हांवें आतां ग्रॅज्युएट अंडर केल्या पूण केन्नाच हांव स्टेजीर वचोंक ना कितल्यो टिचरी सांगताल्यो हे घे मातसो घे गो मातशें येवन वच ना सिस्टर म्हाजे कडेन जावचें ना हांव वचना जाल्यार मागीर लास्ट टायमार तुमचें लॉस जातली कितल्यो टिचरी फोर्स करता केन्नाच वचोंक ना म्हाका भंय दिसतालो इवन सकाळचें आमकां प्रेड हें आसतालें न्हू प्रेड करताले आमी ते पासून एसेंब्ली तेन्ना एक पेपर वाचपाचो आसतलो कुडकुडटालो पळय हात पेपर सारको असो इतली भिरांत स्टेजीर कोणा कडेन उलोवपाक भिरांत एक घोर्स कसून येयलें उलोवपाक
पयलीं स्टेजीचेर म्हजे पांय कुडकुडटाले. हांव सांगताली ब्रदरीक म्हाका जायना म्हजे पांय बीन कुडकुडटा स्टेजीर गेले. तो एक ब्रदर आसलो तो म्हणटालो म्हाका बरी खुणा मुगो पांय कुडकुडटा कितें जाता मांय घालता बरी खुणा म्हणजे तूं पळयत आत्म्याचेर पातयेता चल. हे देवाचें उतर परगोटू कंटिन्यू रावली तेन्ना सगळे गूट जेजू उक्तापे करुपाक लागलो. कितें करूंक जाय संवसारान, कितें आपणें तुका दिलां माखणी. आमी एक कशी ब्लेसींग घातली दुसऱ्यांक, कशी आमी हे देवाचें उतर परगोडटली, कशें आमी स्पेर जातली हे देवाचें उतर, कसो आमी टायम आमचो देवाक दितली. हो टायम 24 hours कोण म्हणटा ना आमकां भरपूर आसा, म्हाका भरपूर आहा टायम. ताका लागून देवान म्हाका कॉन्फरन्स क्लास जाली, 2 कॉन्फरन्स क्लास आसता म्हणजे दिसाक. आतां म्हणटकूच कोणी घेता हांव ना जाल्यार, पूण हांव आसल्यार हांव घेताच. खंयसून येवं रातची तरी हांव घेताच कॉन्फरन्स क्लास. मागीर म्हाजें रिकॉर्डींग आसता, रिकॉर्डींग आख्ख्या संवसाराक पावता. टायम म्हाका खूब आसा सांगता, रिकॉर्डींग आसा. आतां हांव थोडी म्हाका म्हणटाले इंग्लीश सेपरेट कशें लागला म्हण कोंकणी आनी इंग्लीश एकेच कडेन करून घालता. हां मराठी करता केन्नाय हांव रिकॉर्डींग, मराठी म्हणजे सोलापूर मराठी आसा तांकां धाडटा रिकॉर्डींग. आतां हांव वयतली सोलापूर तांकां सांगतलें हांव हेचेर आतां वॉट्सॅप ग्रुपाचेर तुमकां एड करून एक दीस विकानसून एक मराठी क्लास घेतली. टायम खूब आहा न्हू, हांव ना जाल्यार म्हाजे फाटल्यान देवान ऑलरेडी केलेली आसा, तयार आसा. तांकां कॉन्फरन्स क्लास म्हणजे ती घरा कडेन जाता कोणी. सो ते चिंतलां हांव आतां हांव झुमाचेर कितें जाता एक आयडी तांकां कितें कळचें ना म्हणून कॉन्फरन्स क्लास वॉट्सॅपाचेर कितलीं जाणां जाता. हांवें करूं येता, तुवें जॉयन करूं येता, तुवें जॉयन एकाच ग्रुपाचेर येता सगळीं. तें हांवें पळयलें. हांवें ऑलरेडी जिपेचें देणें यूज केलेलें आसा वॉट्सॅपाचेर खंयच्याय टायमार. तशेंच क्लासी आतां स्टार्ट जावपाचें आहा. सांगलेलें हांवें लंडनाक बसून तुमकां इंग्लीश जाय जाल्यार एका विकान इंग्लीश, विकाक 2 घेवं येता कोंकणी कनेक्ट कर सांगलेलें तेणें. ते म्हणटा आपणाक आजून कोण मेळोंक ना. टायमींग डिफरंट जाता न्हू. तुमचो टायमींग दी म्हूण सांगला, कित्याक तेंचो टायमींग रातचो बसून जाल्यार आमी जागी आसता न्हू 12-1 पर्यंत हरशीं म्हणून आसतात. सो आमी दुसऱ्यांक कशी आशिर्वादीत, हें हांव बूश म्हाका करिना, पूण हांव तुमकां सांगता आमी दुसऱ्यांक हो टायम कसो दिवपाचो. हें शिकोवप, हें बायबलाचें शिकोवप जें तुका मेळना तूं तो कशें दितलें. हो टायम आमी कसो दुसऱ्यांक दितलो. हे देवान इतलें इजी केलेलें आहा. तुका जर जाय तुवें वॉट्सॅपार वॉच ग्रूप स्टार्ट कर, घरा कडसून स्टार्ट कर बायबल क्लास. सगळें इजी केलां न्हू. तुका थंयच वचोन युट्यूबाचेर वचोन प्रीच करूंक जाय, तुका आनी खंय व्यूज करूंक जाय तशें ना. तुज्यान घरा कडेन सुद्दां बसोन जाय तें काम करूं येता. हें हांव शिकलें घरा कडेन बसोन. हांवें स्टार्ट केलें घरा कडेन. पळयतात म्हण म्हाका हांवें न्हू पळयतात म्हण म्हाका शिकयलें, म्हाका कांय कळनासलें. घरा कडेन बसोन आजुनूय म्हजी जी कोण आसा ती घरा कडेन बसोन प्रीच करता. आतां ते कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केला पळय ते तीच घेता आतां जेन्ना हांव रिट्रीटाक आसता तेन्ना. ती भयण आसता ती शिकयता. आतांच न्यू जून जाला पूण तें आनी ती सगळीं आतां चडशीं तेजेर डिपेंड रावता. पयलीं ती जाता तेन्ना कॉल करिना फुडें, कित्याक तेच घेता क्लास आतां सगळीं. ती घेताली ती आतां तेजेर डिपेंड रावली पूण आतां ती घेता परत. सो आमी कशी ब्लेसींग जाता, कशी आमी ह्या संवसाराच्या कोणशांनी आमी ब्लेसींग जातली हें देवाचें उतर दिवपाक. समजता आमी खंय आसा ती, आमी कित्याक डिपेंड आसा, खंय लॉकडावन लासलेली आहा आमी, कितें सोदता आमी संवसारान, कितें व्हरतली आमी स्वर्गार, कितें सोदता तें व्हरतली. आनी पयलीं सुवातेर आमी परदेशी हांगा कांय व्हरों शकना. हें जाणा जावंक जाय आमी कांयच व्हरों शकना ह्या पृथ्वीचेर.
आमी फक्त जे कोणाक आमी देवाचें उतर दितली तेच आत्मे आमी स्वर्गार पावयतली. कळटा? आमी देवचार काडटली सांगा. जी कोण भावाक दोता ती आमी पयली खुणां आमी देवचार काडटली. देवचार म्हणून देवचारूच सगळें न्हू आं. आमच्या भितर आसलें दुयेंस पिडा सगळें आमी काडटली. कोणाचेर डिपेंड रावची ना. जी कोण भावाक दोता पळय ती दुयेंस पासून येयलें जाल्यार आमी दावडटली न्हू. राती सिंपल मॅट्रसाचे न्हू कान गेलो आनी दोनी मॅट्रसाच्या भितर गेलो दिसताना हांव न्हिदलेली. उठलो कान जोड जावन येयलो सारको आनी फटाफट जाता हां कानाची. म्हाका कळना कितें जालें कानान. हांवें दोनूच म्हटलें हे दुखी कानाचें दुखी भायर सरोन वच जेजूच्या नांवान. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आं दुखीक म्हाज्या काना वयर कसलो अधिकार. 2-3 मिनटां म्हटलें आनी मागीर इतल्यान म्हाका भयण म्हाज्या सायडीक घातलें कितें सांगपाक लागलें आनी हांव विसरली तो कानाचें. आतां हांव थंय बसल्या थंयसर कानाक पळयताली. सुजलोलो खो दिसतालो म्हाका पूण कांय सुजना. कित्याक आमी असले देवचार आमी काडटली. भावाक दोत्ता ती असले दुखीचे देवचार आमी काडटली. समजता? आमचे का पदवी आसा न्हू भावाक दोता तेजेशी. पदवी आसा तुजेशी आहा मगो. भावाक दोताय मगो तेजेचेर दावडूंक शिक. एका तेका सांगूं नाका. तूंच दावड आं. तुका पदवी दिलेली आसा यूज कर. कितलीं वर्सां जालीं जेजूच्या हितून आहा शिकलाय तूं देवाचें उतर हां. भिवंक जायना. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवन धाडूंक ना ह्या संवसारान. स्क्रिप्चर खबर आहा तुका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना तो. पळय हांगा म्हणटा भावाक दोतली देवचारांक दावडटली. तूं भावाक दोत्ताय तूंच देवचाराक तुज्या दावडटली. आमी शिकोवंक जाय. जर आमी हे ब्रदर सिस्टरींचेर प्रिचरांचेर डिपेंड रावली आनी तांकां आमी सोदतली मागीर परत येयल्या तेन्ना. आतां घरा कडेन तुका परत कितें जालें तूं मागीर आमकां फोन मारतले मेळना जाल्यार आमी एकदां हेजो काम मेळनासलें फाटल्या दिसांनी पयला फोन मारताले. मागीर ताका लागून आमी शिकपाक जाय शिकोवंक जाय. केन्ना रातच्या टायमार जाता हां जायना कोणाक रातच्या टायमाचेर जाता न्हू. मागीर आमी कितें करतली थोडे ब्रदर फोन घेता रातचे हां. आमी फोन घेता केन्नाय न्हिदली जाल्यार जालें हां. रातची ती जॅम सूज लागली जाल्यार फोनाचो आवाज येना जालें. मागीर कितें करतले तुमी. ताका लागून रातचें आमी शिकपाक जाय. म्हाजी मावशी आसली तिका ब्रिथलेस जातालें ब्रिथलेस. एकदां जालें तिका अशें तिका ब्रिथलेस सारकी वयतात कशी हां. आतां वयताच हां. तिणें म्हाका एकूच फोन मारलो आपणाक बरें दिसना सुजा. हांव म्हाज्या काजरांक घेवन पळयलें हिका चलोंकूय जायना. गोट धरून आमी काजरान आनी हांवें ताका गाडयेन घातली. दोतोर तिजो लंच टायम आसलो बोन आसलो. पण आमच्या हेच्या दोतोरागेर येयलें तिका सगळी गोड पयली आपणाक नाका म्हणली हां. हांव ही करताली सगळी फासा फास. आपण म्हणलें घरा हाडली तिका. घरा ते उस्क्या कोतीचे मागणे म्हणून या म्हणलें मुटले मागणे उस्क्याचे मागणे आख्खे आमी बायाट केला तिणी केला. सो ते म्हणटा ती खुर्चेर अशी बसली तिका बेडी न्हिदोंक जायना. खुर्चेर पांय सोडून अशी बसलेली अशी आनी तिका जायना म्हणूंक तरी म्हणटा. मागीर आमी म्हटलें जेजूच्या घायांनी म्हटलें जेजूच्या घायांनी म्हणून तरी तिचें जायना. मागीर म्हाका उडास येयलो. म्हाज्या भयणीक न्हू थोडणी हाताली परती थोडणी हाताली. डॉक्टराक दाखयल्या पासून आमी वॉशिंग मशीन पासून आसलें कपड्यांक लागून जाता म्हणून. बाब म्हणलो वॉशिंग मशीन आतां कपड्यांक लागून थोडणी हाता आसतली. मागीर म्हाका एक दीस वाचताना 1 John 4:4 मेवलें. म्हज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो संवसारान आसलेल्या हां वायट आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. हांवें ताका सांगलें म्हूण म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो थंडेच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. मनीस राव ती थंडी गेली. मागीर म्हाका उडास येयलो एका थंडेचो आवाज खंय येता न्हू पवित्र आत्म्यान उडास केलो. तिका आमी तिच्या फाटल्यान म्हणूंक लागली. आमी थोडो 10-15 मिनटां आमी म्हटलें 15 म्हटलें आमी. तिणी कंटिन्यू केलें. ती म्हणटाना न्हू तें उतर फाट करून तिचो आवाज येतालो आमकां येतालो कितें तरी सुट्टा आनी ती सारकी सुटका तिची जाली. 50 टायम्स म्हटलें हां तेच्या वयर पासून म्हटलें तिणी म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मा थंडेच्या आत्म्या परस आनी सारकी बरी जाली. आतां म्हणटा आपूण घरा वयता मिटींग आहा आपणाक म्हणटा सांजची सारकी बरी जाली.
आनी भावान कितें सांगून गेला आनी दोतोराक कितें व्हरोंक ना तुका आमी दाखोवंक ना न्हू सांजचें आमी तिका खंय तरी दोतोराक दाखोवया म्हूण सांगून गेलो म्हूण सांगलें आमी ही मातशी न्हिदली उठली आनी गेली रावना जाली मागीर न्हू ती म्हणटा टेस्टिमनी दिल्या तिणी दोनांक कशें सेम थोड्या तेंपान तिका 2 वर्सांनी का वर्सान कितें सेम प्रॉब्लम रातच्या 2 जाले रातच्या 2 तुका कहो फोन मारून 2 जाल्या अशें आमी वचूं येता कित्याक म्हाज्या भावाची गाडी आसली आमी वचपाची तिणी फोन केल्लो जाल्यार आनी आमी वयताले तिणी फोन केलो जाल्यार सो ती म्हणटाली नाका गरज ना आपूण शिकल्या न्हू रोजरी ती घेतली म्हणटा आनी सेम स्क्रिप्चर म्हटलें म्हणटा म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मा थंडीच्या आत्म्या परस अदीक बरोस आनी म्हणटा आपूण न्हिदली आनी आपणाक खबरूच ना सकाळ उठून म्हणटा सारकी बरी उठली शिकली न्हू ती शिकली म्हणूनच तिणें केलें न्हू तें काम ताका लागून आमी शिकोवंक जाय आपूण हांवें म्हटलें कित्याक गे फोन मारूंक ना 2 कित्याक फोन मारूंक तुमकां हांव शिकलेलें न्हू तो आपूण कितें शिकता तर कॉन्फरन्स कॉलीचेर तें शिकता न्हू आमी कितें करूंक जाय तें सो कळटा आमी शिकोवंक जाय तूं एक स्मार्ट गर्ल देवान तुका वेंचून काडलां बरें सोबीत सो देवाचें काम करूंक स्टार्ट कर हे मायंड बिजी दवर तुका जीपेच्या देण्याक एड करता हांव टायम आसा तेन्ना एड जा सो आमी देंवचार काडटली कळटा न्हू आमी शिकलीच जाल्यार काडटली न्हू कोणाचेर डिपेंड रावल्यार आमकां जातलें ती काडटली पूण तूं कितें करतलें मागीर शिकोवंक जाय जोण एकल्यांनी शिकोवंक जाय ताका लागून जेजू म्हणटा शिकात म्हज्या भुरग्यां न्हू म्हणिना तो चिद्दून देवाचें उतर आयक ते नदरे भितर भायर वचोंक दिवं नाका जे काळजान बागलून दवर ताका देवाचें उतर मेवलां ताका जिवीत आनी भलायकी मेवल्या चिद्दून कितें आयकूंक जाय संवसाराचीं उतरां चित दिवन देवाचें उतर आयक नदरे भायर मुन्यो 4:20 प्रभाव 4:20 म्हणटा न्हू आमकां चित दिवन आयक कित्याक हे चित दिवन आयकूंक जाय आमी चित दिवन आयकल्यार आमकां उडास जातलें न्हू नदरे भायर वचोंक दिवं नाका म्हणटा देवाचें उतर आमी किचनान कितें करता साकर बीन पेटेन घालून दवरता किचनान साकर कितें इम्पॉर्टंट आहा तें नदरे कडेन धरिना आमी पालो साकर हळदी पावडर मिरची कित्याक तें आमकां इम्पॉर्टंट सदांच जाय भांगर दवरता आमी किचनान ना न्हू तें बागलून दवरता तो म्हणटा नदरे भायर तें देवाचें उतर तुजे नदरे मुखार दवर ही मावशी टेस्टी सांगताली न्हू तिणें किचनान स्क्रिप्चर सगळ्यो मारून दवरलेल्यो एक भायर जाल्यो काडल्यो दुसऱ्यो मारल्या किचनान ती म्हणटा हांवें म्हणलें कितें गे नदरे मुखार दवर सांगला न्हू चडसो टायम खंय आसता म्हणटा पूण किचनान सो ती स्क्रिप्चर मारलेली आसा भायर केल्या तिणी थोड्यो करूंक ना परत मारल्या हे देवाचें उतर नदरे भायर वचोंक दिवं नाका ते तुज्या काळजानूच कित्याक खिण्णेन ना पोटान ना कितली स्वादी आहा बायबल म्हणटा न्हू जें कितें तुज्या काळजान भरलेलें आसा तें तुज्या तोंडानसून भायर सरतलें तुज्या काळजान कितें भायर भरलेलें आसा संवसारी उतरां भायर सरतलीं काळजान जर तुज्या देवाचें उतर आसा ती कितें भायर सरतलें जेन्ना आमी न्यू क्रिएशनान टीम मेंबर जाल्ली न्हू तेन्ना आमकां बेश्टी अशी खुर्चेक बसून हात लावंक अलावड नासलो हो वायट बूक आसा न्हू तेजे 4 मागणी आसा तुला दिसता न्हू 4 मागणी आसा ही 4 मागणी भायर केल्या शिवाय ते खुर्चेक हात लावंक जायनासलें न्हू किचनान काम न्हू सारून कितेंच मारूंक जायनासलें न्हू तुजे टायल्स 10% दिवंक जायनासलें डोनेशन दिवंक जायनासलें हें भायर केल्या शिवाय एक तरी मागणें भायर जावंक जाय आसलें कित्याक हें तुज्या काळजान उरलें न्हू आनी काळीज कितें आहा तें काळजान तुजें कितें बोल्लां
ते भायर सरतले 4 मागणी भितर आसली टीम मेंबर आमी 60 बीन 50 आसताली झगडी जायनासली जावची ना खंय दिसता तुमकां वयल्यान नॉर्थ आनी सावथ मिक्स टीम मेंबर आहा पूण जे काळजान बोल्लेले तेच भायर सरताले हे देवाचें उतर कितें म्हटलें जाल्यार डबल फॉर ट्रबल डबल ब्लेसिंग मेळटा आमकां कोणी कितें म्हटलें जाल्यार कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी कितलो लोक संडेचो 1200 लोक येतालो हरशीं 500 600 3 दीस रिटेड आसतालो तेन्ना कितलो लोकांचे प्लेटी बीन धुवप रांदप देड साप कांदो सोलप कोण गुणगुणी नासली कित्याक हे उतर काळजान बोल्लेलें न्हू म्हणटा न्हू तुज्या काळजान कितें आहा तें भायर सरता जरी तर सहसारी उतरां आसली आमकां पळयताली आमच्या भितर दुसऱ्या ग्रुपाची पासून जॉयन जाताली टीम मेंबर ती सांगताली आमच्या भितर कशें कन्फ्युजन जाता तें कशी झगडी जाता पूण तुमच्या हांगा न्हू कांयच ना कित्याक ते 4 मागणे देवाचे उतर भितर बोल्लेले आसले काळजान तेच भायर सरताले ताका लागून म्हणटा आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय काळजान बागडून दवरूंक जाय तेन्नाच तुज्या तोंडानसून जेन्ना तुका कितें प्रॉब्लम आसा ते तोंडानसून हें भायर सरतलें आतां म्हाजो कानाच्या वखदार म्हाज्यान सांगूं येता आसलें न्हू तेल लावया गो आनी कितें करूं येता पूण म्हाज्या काळजान कितें आसलें तें भायर सरलें न्हू हें बेश्टे टेस्टिमनी गोंय कितें सांगता आमच्यान कितें करूं येता तें कशें देवचार काडूं येता मागीर म्हणटा आमी विचित भाशा उलयता 9 भासा उलयता आमी शिकल्या जिबेच्या देण्याचेर न्हू थोडी म्हणटा म्हाका कोण तरी सांगतालो ते दिसा कोणी तरी सांगलें म्हणटा बायबलान विचित भासा ना मॅन ऑफ गॉड हांवें कांय सांगूंक ना आनी ताका सांगलें कोटेशन खंय आहा तें सांगलें बायबलान आसा हांव नको आतां तेणी खंयचो बायबल वाचला कितें तो खबर ना पूण बायबलान आसा हे डायरेक्ट जो कोण बाबाक दवरता दुसरी खंय आसा विचित भाशा आमी उलयतली देवाशी उलयतली दुसरीच आसा जेन्ना बाबाक दवरता तेन्ना आमकां दुसरे देणे विचित भाशा उलयता बायबलान आसा आतां आमी नको खूब जाणां म्हणटा सांगता बायबलान विचित भाशा ना इवन आमी फर्स्ट टायम हांगा स्टार्ट केल्लें न्हू विचित भाशाचें हें नासलें सगळें ओपन आसलें तो आवाज भायर येतालो ती दुसरे कडेन शेजाऱ्या येताली येयली एक दीस म्हणूंक लागली असलें देणें आमी खंय चर्चीन गेल्यार पळोवंक ना आनी बायबलान नाम लागली आमकां आमी वयता थंयसर पूण आमी सांगलें तिका हांव तें बायबलान आसा तिणें सांगलें कोण कोण सांगताले आमकां सो कित्याक थोड्यांक खबर ना हे दुसरे देणे जो कोण बाबाक दवरता न्हू हे दुसरे देणे जिबेचे देणे मेळटले ताका आपुणूच सावळी कशी फॉलोड जाता आमकां तशी ही देणी आमच्या फाटल्यान येतली फक्त भावाक दवरता तेचे सवय मागीर कितें म्हणटा आमी सोरोप दवरतली हां आमी या आनी खंय सोरोप आहा थंयसर दवरया हां बाबलान बरयला हां बाबलान बरयला म्हणटकूच आमी सोरोप दवरतली न्हू केन्नाय मुद्दाम आमी जेजूकूय सांगलेलें न्हू वयरसून उडकी मार हां जेजूक सांगूंक ना वयर दोंगरार येयलो आनी तूं उडकी मार साम्स 91 बरयलेलें आहा तुका एंजल घट धरतले जेजून कितें सांगलें हां देवाक परिक्षेन घालूंक जायना डू नॉट पूट द लॉर्ड टू टेस्ट आमी देवाक बरयले पासून जाल्यार आमी टेस्ट करूंक जायना जेन्ना तुका सोरोप कितें करूं जाता तूं तरपाक धरतले म्हणजे अचानक मुद्दाम आमी करतली आनी देवाक आमी परिक्षेन घालतली जेजून पासून मुद्दाम करूंक ना जेजूक एंजल धरचे नासले गोड उडकी मारलेली जाल्यार मार जातलें आसलें न्हू पूण आमी मुद्दाम तशें कांय करपाक जायना सडनली कितें जालें जाल्यार आनी विकारी वखदां घेतल्यार तुमकां कांयच जावचें ना विकारी वखदां आमी म्हणटा न्हू कोणी म्हाका हें केलें आनी हाडून दिलें म्हणटा न्हू जी कोण बाबाक दवरता ती विकारी वखदां म्हणजे अशें आमकां कांयच जावचें ना कोणी कितें केलें जाल्यार घाडयेपण कळ्ळें कोणी आमकां वायट केलें आनी करून घातलें खांक दिलें आमकां कांयच जावचें ना जी कोण बाबाक दवरता ती इवन किमो घेता न्हू केंस वयता हें वयता म्हणटा न्हू तेन्ना पासून आमी स्क्रिप्चर यूज केला जी कोण बाबाक दवरता ताका कांयच वायट जावचें ना विकारी वखदां म्हणटा न्हू वीक आमकां कांयच लागचें ना समजता हे विकारी वखदां आमकां कांयच जावचें ना वीक घेतल्यार मुद्दाम घेवं नाका मुद्दाम घेयत जाल्यार आमकां वीक घेतलें आनी कांयच जावचें ना म्हूण सांगलां मुद्दाम ना अशें सडनली आमी
इवन वखदां घेता मेडिसीन घेता आमकां सायड इफेक्ट्स जाल्यार आमी जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून ते आमी घेवं येता हां मेडिसीन घेता न्हू थोडी आमकां इतलो फेथ ना बाबा घेवपाक जाय देवाचें दोतोर देवान आमकां बऱ्याकूच दिल्या न्हू दोतोर कोणी केल्या देवान ते बऱ्याकूच दिल्या न्हू सो आमी घेता जाल्यार ते टॅबलेट बीन बसून जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून घेवपाक जाय जशें जेजू बदलता न्हू तशें आनी तेन्ना आमकां सायड इफेक्ट आमकां सायड म्हणजे पॉयजन आमकां म्हणजे कांयच आमकां ते इफेक्ट जावचे ना सायड इफेक्ट्स बरें तेच आमच्या भितर घडोवन येतले आमी एके सुवातेर न्हू दोळे मारते बेडसेर म्हणून आमी गेल्लीं खूब जाणां गेलीं आमी थंयसर कोण गेल्ली पॅरलायज आसलो ताका मागणें केलें तेणें सगळें ताका बांदलेलो हात तेजो हो वयर येना म्हणून कितें खूब असो बांदून दवरलेले पांय बांदलेले सगळें ताका आमी फक्त उस्क्या कोतीचें मागणें ताका म्हणूंक लायलें आख्खें आनी ताका तेन्ना आमी तितलें न्यू जेरुसलेम निकती न्यू क्रिएशन आमी वयतालीं आनी तो रिक्वेस्ट आसलो आमकां आमी खूब जाणां वयतालीं आनी आमी तांकां बायबलान खंय हात वयर काडल्यार तें वाचून दाखयलें आनी तेजी सुटका जाली तो चलोंक लागलो आनी तेच गांवांत तेच तेज्या वाड्यार त्याच वाड्यार एक बायल प्रेग्नेंट आसली आनी तिचे कुडी पाल पडलेली आनी ती जेयली आनी तिका खबर ना पाल पडल्या म्हूण कुडयेन मागीर पळयलें मागीर तांकां सांगलें कोण तरी देवाची मनशां येयला तांकां आफय आमकां afयलें आमी हे स्क्रिप्चर घेतली विखारी वखदां घेतल्यार आमकां मुद्दाम घेवंक ना न्हू तेणी कांयच जावचें ना म्हूण सांगलां आनी मागणें केलें आमी आनी तिका उदीक काडूंक लायलें उदीक ग्लास आमी तें मागणें केलें ग्लास हें उदक जेजूचें रगत आनी मांस जशें मिसाच्या बलिदानान वायनाचें बॉडी आनी ब्लड जाता न्हू कूड आनी रगत तें म्हटलें काना गांवांत उदकाचो दाखवेलीचो रोस जाला तशेंच हें उदकाचें तुजें रगत आनी मांस जाता म्हणून मागणें केलें आमी सगळ्यांनी आनी तिका पिवंक दिलें आनी आमी आमचो टायम जालो येवपाचो आमी घरा येतालीं आमकां वाटेक फोन येयलो आनी ती दोतोरागेर गेली वाटेक फोन येयलो ते वीक तिच्या वयर इतल्याकूच आसलें सकयल पावोंक नासलें हां तरी ते पाळीचे वीक आनी तेंच्यांनी पायप काडून आमी घरा येता म्हूण सांगलें अशें मुद्दाम आमी वीक घेवपाचें ना विखारी वखदां आमी घेवपाचें ना पूण आमी सडनली जाता तेन्ना भावार दोता थंय विखारी वखदां बसून घेतल्यार ताका कांयच जावचें ना कितले जाणांनी किमो घेताना हे स्क्रिप्चर घेतल्यार तेजे केंस पासून वचोंक ना हें उतर आनी मागीर म्हणटा लास्ट पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त मोडटली हां जागी आहा तर तुमी जागी आहा सगळीं हय कितें म्हणटा पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरी जातली बिफोर जेरुसलेम जॉयन जावच्या पयलीं न्हू आनी जॉयन जावन बसून न्हू थोडे दीस जेन्ना टिचींग आयकूंक नासलें न्हू हात धरून मागणें करूं वचनासली तेजी पिडा म्हाका येत जाल्या कोण तरी सांगलेलें न्हू बायबला कित्याक म्हजी पोरजां सांडल्या हें कित्याक आयकता देवाच्या उतराची समजुणी नासली न्हू केन्नाच हात धरून मागणें करूंक ना हांवें पयलीं जेरुसलेमाच्या भितर येवच्या पयलीं येवनूय थोडे दीस थोडे म्हयने वचा केन्नाच न्हू हात धरून मागणें करूंक ना कोणाचेर वयताले टेस्टिमनी सांगताले देवाच्या उतर सांगताले पुरो हात धरून मागणें ना कित्याक कितें आसलें हांगा स्ट्रॉंग होल्ड दुसऱ्याचेर हात दवरल्यार ती पिडा म्हाका येतली समजता ती भिरांत हात धरप ना एक दीस न्हू आमच्या सोयऱ्यांनी कोण तरी भुरगो ल्हान बरो नासलो हांवें ती बीन हिंदू तिका सांगलें यो म्हणून मागणें करूंक तिंगेर मागणें करूंक या ती येयली गो बायलां आनी हांव गेलें तिणी तांकां देवाच्या उतर आपणाच्या चेड्याची तिचे चेडो किडनी ट्रबल आसलो देवाच्या उतराचेर वचोन तिणी कितें केलें जाणा तिणी एक बरें केलां एका म्हयन्यान गेली न्हू पयलेच फावटी मागणें केलें थंय बरो दिसलो आनी थोडे परत ताका सुजोवंक लागलो किडनीचो ट्रबल ताका सुजतालो सगळो दुसऱ्या म्हयन्यान गेली मागणें करूं नाका सांगलें ब्रदरीक म्हाका शिकय तुवें कितें म्हणून मागणें केलां तें आनी बरय ह्या बुकाचेर बूक घेवन गेल्ली पळयलां शिकय आनी तिका बरोवन दिलें 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी म्हाजो चेडो सारकोच बरो जाला ती गाय म्हणपाक लागली तो चेडो आनी दोतोराची वखदां आमी सगळीं बंद केली तुमी करूं नाका तिणी कित्याक केलें दोतोराची वखदां घेतल्यारूच सुचतालो दोतोराची वखदां गेल्यारूच कितें कितें जातालें म्हणून तिणी बंद केली
आनी ते देवाचें उतर म्हणून तो चेडो तिथो दुसऱ्या 3 म्हयन्यां भितर बरो जावन गेलो. सगळो रिपोर्ट बी नॉर्मल. तिका सांगलें आनी ती टेस्टिमनी सांगताली. ती टेस्टिमनी तिचे थंय आयकलें हांवें. आनी ती सोपाना फुडें सोमतो हात दवरलो. कित्याक ती ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटाक डायरेक्ट गेल्ली. आमी सगळ्याक गेल्ली न्हू. आमी सगळ्याक कितें कितें आयकलेलें. हां तिणें सोमतो हात दवरलो आनी म्हाका म्हणलें सुजा हात दवर. हांव पळयतां तिका. हात दवर. हांव दवरीत ना हात. मागीर आतां कितें करतलें ही म्हणटली कितें तूं म्हाज्या पयलीं मुगो आनी तूं आतां म्हणजे तूं कित्याक भियेता अशें जातलें न्हू. बेगीन बेगीन हात दवरलो. बाबातान न्हू भिरांतीन सांगता ही पयलें म्हजें स्टार्टींग. मागीर हांवें टिचींग आयकलें. ब्रदर सांगतालो जेन्ना पिटरान हात दवरलो पिटराचें दुयेंस येयलें. बायबलाचें एक्सप्लेन करतालो काय जावंक हांव तो हात दवरता काय जायना. मागीर तेणी सांगलें भावार्थान आतां तुका काय जावचें ना म्हूण सांगलें. मागीर तेन्नाच्यान हात दवरपाक लागली. सगळ्यां कडेन आसा न्हू हें. हो स्ट्रॉंग होल्ड ना जायत्या जाणां कडेन आसलो. सगळीं जाणां सांगतालीं म्हाका जेन्ना हांव शेअर करताना आवय तेंच म्हणटालीं आवय केन्नाच हात दवरूंक ना आवय हाय न्हू. आमी सगळे तेंच आमी एकूच मनशां सगळीं कितें कितें हितूनय आमी भायर सरलेलीं आसा. कसल्या कसल्या स्ट्रॉंग होल्डांनी न्हू. आतां पिरियड्साचेर हात दवरल्यार पिरियड्स बरी जातली. आमकां मागणें करपाची गरज आसा ना. जेचो म्हणटा हातूच दवर भावार्थान न्हू. हातूच दवरल्यार पुरो म्हणटा. सांगिना आमी हातूच दवरूं. भिवूंक जाय कित्याक आमी फर्स्ट स्टार्टींग न्हू हात दवरल्यार पासून पेखोणी वचनासली. जायनासलें पेखोणी दिसनासली. पूण आमी सोडूंक ना. हात दवरीत रावलीं. कान उक्ते करीत रावलीं. पयलीं आयकूंकूय येनासलें कोणाक. कानान बोटां घालतालीं. येता जाल्यार तूं मनीस राव. पयलीं स्टार्टींग तरी पूण कंटिन्यू जालें न्हू. आतां पळयतात मग कोता सगळें. भावार्थ दवरता वेळेर कितें आमी करूंक जाय फक्त भावार्थ धरूंक जायो न्हू. जें कितें बरयलां तेजेर आमी फक्त भावार्थ धरूंक जायो. आनी भावार्था उडय ही खुणां दिश्टी पडटली. आमच्या फाटल्यान सगळीं खुणां धांवून येतलीं. जशी सावळी येता पळय तशी. पूण आमी कितें करूंक जाय भावार्थ धरूंक जाय. आतां भावार्थ धरतले जाल्यार आमचे कडेन कितें आसूंक जाय देवाचें उतर आसूंक जाय. कित्याक बायबल म्हणटा देवाचें उतरूच आयकून आमचेशी भावार्थ येता. सो आमकां एकदांच भावार्थ देवाचें उतर आयकल्यार येतलो. म्हयन्यान एकदां हांगा येयल्यार येतलो. 8 दिसांनी येतल्यार येतलो. हां केन्ना आमकां भावार्थ येतलो. कंटिन्यू असल्यार न्हू आमी देवाच्या उतरान. हां सो कंटिन्यू रावूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय वाचीत रावंक जाय. आयकत रावंक जाय भावार्थान. वाचीत रावंक जाय आनी बरीत रावंक जाय. एकदां न्हू एक भयणीक ती देवाचें उतर आयकत आसली आनी म्हणटा आपूण एका रिट्रीटाक गेली. ब्रदरीच्या ब्रदरान तिका वॉट इज फेथ वॉट इज बिलीव कशें विचारलें. ती म्हणटा आपूण कितले म्हयने तरी देवाचें उतर आयकत आसली. एकूय आन्सर दिवंक ना. आयकलेंच जायना. आमी परगटूंक जाय. आमकां कितें सांगता भावार्थ परतून परतून आयकून येता न्हू. देवाचो उतर परत परत आयकून येता न्हू. बेश्टोच येता. पळय देवाचो उतर आयकून आयकून मागीर परत आयकून तूं उलोवंक जाय कितें शिकलां तें. तूं कितें शिकलां तें दुसऱ्यांक शिकयता तेन्ना तुजो आनीक भावार्थ वाडटा. तूं आनीक शिकता आनी त्याच भावार्थान ही खुणां आमचेशी दिश्टी पडटली. आमी पळोवया जॉन 14:12.
जॉन 14:12 कोण कितें सांगता पळया कोणा कडेन बाय हार्ट आहा तें कोण कंटिन्यू आसा देवाच्या उतरान कोणाक खबर ना खरेंच खरें हांव खरेंच 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 कित्याक म्हणटा खरेंच खरेंच म्हणटा देव जेजू म्हणटा कित्याक खरेंच खरें म्हणटा आमी कोणाकूय सांगतना कितें करता खरेंच गो तें खरेंच कित्याक सांगता तें खरेंच म्हणून न्हू हां तें घडोवन येता म्हणून सांगता न्हू आमी कोणाकूय सांगतना जेजूय तेंच सांगता हें खरेंच तुमचे कडेन घडोवन येतलें खरेंच आं फाल्स न्हू खरेंच खरें खात्रीत आमकां हांव तुमकां सांगता खरेंच खरेंच हांव तुमकां सांगता जीं कोण म्हजेर बावार दवरतात जी कोण म्हजेर बावार दवरता ती हांव करतां ती कर्तुत्वां ती हांव करतां ती सगळीं कर्तुबां आपुणूय करतलीं आपुणूय करतली आनी तांचे परस आनी तांच्या परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं स्टेट कर्तुबां करतली कित्याक हांव बापाशी वेतां हांव बापाशी वेता कितें म्हणटा आमी जेजू पेक्षा चड मिलाग्री करतली जेजून कितें केलें जेजून कितें केलें जेजून मनशाक जो मनीस कुड्डो आसलो ताका नदर दिली थोडे चल्ले बेऱ्यांक आयकूंक येयलें मेलेले जिवंत जाले सर आमी आनी कितें करतलीं तुमकां केन्ना तरी क्वेश्चन मार्क येयला हो हांव जेन्ना वाचतालें न्हू ही स्क्रिप्चर म्हाका सदांच क्वेश्चन मार्क जेजू हांव आनी कितें करतलीं हय तूं आनी सांगता तुज्या पेक्षा आनी स्टेट मिलाग्री करतली आनी कितें तरी करपाचें उरलां संवसारान कितें करपाचें उरलां हो क्वेश्चन मार्क म्हणून आसलो म्हाका सदांच हांव म्हणटाली कितें तरी आमी आनी करपाचें उरलां चिंताली कितें करतलीं आनी आमी पूण लॉकडावन येयलो तेन्ना न्हू एक आन्सर असो पवित्र आत्म्यान दिलो आमी एका जाग्यार रावून दुसऱ्या गांवांत मिलाग्री करूं शकता न्हू जेजू करतालो जेजू एका जाग्यार रावून दुसऱ्या गांवांत मिलाग्री करतालो हां हय म्हणटा खंय दाखयला बायबलान एका जाग्यारूच आसलो थंयच तो मिलाग्री करतालो तो हिंगेर आसलो जेजू आमगेर येवं शकनासलो कित्याक कुडी नासलो तेन्ना आमी जेन्ना कॉन्फरन्स क्लास घेताले तेन्ना म्हाका तो आमी हांगा मागणें करीत जाल्यार थंय पे कोणी मेळटाली ती सांगताली म्हाजो पांय बरो जालो म्हाजो बँड बरें जालें हां ह्यो मिलाग्री जेजून एका जाग्यार रावून करूंक ना सगळ्या गांवांत एका जाग्यार रावून आमी सगळ्याक आख्ख्या वर्ल्डाक प्रीच करूं येता न्हू हे देवाचें उतर आतां बसून जाल्यार आख्ख्या संवसाराक पावता तें जेजूचें जातालें ही मिलाग जाताली कित्याक करतालो तो मिलाग सगळी कित्याक करतालो तो बाप तेजे सवय आसल्या न्हू लास्ट सांगता तेतून ता उत्तर न्हू वाच परत व्हडल्यान वाचा सगळ्यांक आयकून येनी खरेंच 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 खरें हांव तुमकां सांगता जी कोण म्हजेर बावार दवरतात ती हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं कित्याक हांव बापाशी वेतां कित्याक करतलीं आमी तो बापाशी वचून आमकां कितें करता थंय बसला बेश्टो थंय बसला उज्याक बसला म्हणटा आनी आमच्या बसत म्हाका विनोदी करता ताका लागून आमी तो बापाक कडेन बसला उज्याक म्हणल्यार बेश्टो बसोंक ना आमच्या बसत कितें तरी करता तेचो तो न्हू बायबल सांगता न्हू बापाच्या उज्याक बसला आमच्या बसत आमी उचारता न्हू स्वत मानता हां उचारना सो ती बायबलान आसा तो बापाशी गेला म्हणून आमी ह्यो सगळ्यो मिलाग्री करूं शकता आनी तो आमच्या बरोबर आसा म्हणून कोण आमच्या बरोबर आसा
पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा. खंय बरयलेलें आसा पवित्र आत्मा आमच्या बरोबर आसा म्हणून? बायबलान हय खंय बरयलेलें आहा बायबलान? आमकां जाणा जावंक जाय न्हू. आतां कोणी येयलो आमी म्हटल्यार पवित्र आत्मा आमच्या बरोबर आसा. ना जेजू आमच्या बरोबर आसा. खंय आसा तर म्हणली चाललें जाल्यार कितें दाखयतली आमी? तुका कळ्ळें कळ्ळें म्हण सांगलें जाल्यार कितें आन्सर दितली आमी? तुका कशें कळ्ळें तुजे कडेन पवित्र आत्मा आसा म्हणून, तुजे बरोबर आसा म्हणून, तुजे बरोबर जेजू आसा म्हणून तुका कशें कळ्ळें? कशें कळ्ळें? उतरान बरयलेलें आसा. खंय आहा काय म्हण चाललें जाल्यार आमी जाणा उतरान बरयलेलें आसा म्हणून. आतां कोणी अनोखी येयलो म्हाका दाखय खंय पवित्र आत्मा आसा म्हाज्या कडेन, खंय जेजू म्हाज्या बरोबर आसा. कळोंक जाय न्हू आमकां. ताका लागून आमी शिकोवंक जाय. हेब्रू 11 ना हेब्रू 13:5 न्हू. कितें म्हणटा तो? गिरेस्तकायेची हास दवरूं नाका. आमकां कसली आस आसा? कितें आसा तितून तुमी दादोशी जाय. तुमच्या जिवितान गिरेस्तकायेची आशा दवरूं नाकात. गिरेस्तकायेची आशा दवरूं नाका. आनी तुमचे कोडे आसा आनी तुमचे कडेन कितें आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कितल्यानूच तुमी दादोशी जाय कितें आसा तितून. कित्याक खूद देवान अशें सांगलां. खूद देवान अशें सांगलां. हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना. केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. आनी सांडचोय ना. कितें म्हणटा देव आमकां? आतां जर पवित्र आत्मा आमकां कितें म्हणटा? हांव तुका सोडचो ना आनी हांव सांडचो ना. जेजूय म्हणटा हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. आमचेशी आसा न्हू तो सोडचो ना आनी सांडचो ना. तेणी प्रॉमीस केला आमकां सोडचो ना आनी सांडचोय ना. आमी म्हणटा जेजू आमचे सवय पयस केलो. जेजू पयस वचोंक ना. तो उतराक आपणाच्या सारको फेथफूल आमी पयस केल्या. आदाम एवे देव पयस केलो? आदाम एवे कडचो काय मनीस पयस केलो? आमी आजुनी मनीसूच पयस वयता. देवान सांगलां हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. तो तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. तो तुजे बरोबर सदांच आसतलो. आमी उलो करता न्हू ये पवित्र आत्म्या यो रे यो रे. तो कितें म्हणटलो? हांव तुका सोडून वचोंकूच ना केन्ना. हांव तुजेशीच आसा. तुज्या वांगडाच आसा. हांवें तुका प्रॉमीस केला हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना न्हू. आमकां जेन्ना ही जानवाय नासलें आमी तेन्नाय उलो मारीत आसतालीं. जेन्ना ब्रादरीन एकदां आमकां सगळ्यांक मागणें करूंक सांगलें यो जेजू म्हाज्या काळजान यो. जेजू म्हाज्या आपुणूच म्हणटालो आनी आमी काय फाटल्यान म्हणूंक लागलो म्हणा म्हणून. आनी आपुणूच स्टॉप जालो. जेजू म्हणटालो तुमकां केन्ना सोडून गेलो आपूण. सो तेन्ना कळ्ळें आमकां देव सोडिना पूण आमी जेजूक आमी सोडटा. सो आमी मिलाग्री करूं शकता की केन्ना कोणाच्या उजरी आमच्याच भावार्था वरवीं न्हू लोकांच्या भावार्था वरवीं आमी कोणाची मिलाक करूं शकता. कोणाक बरें करूं शकता. कोणाक वायटांतलें बरें करूं शकता. आमच्याच भावार्था वरवीं न्हू आमच्याच भावार्था वरवीं. आनी सदांच आमचो भावार्थ दुसऱ्यांक काम जाता तेणी शिकोवंक जाय. आतां जर हांगा तुमी पेकोणी घेवन गेल्यार तुमी घरा वचून तुमी शिकपाक जाय ती पेकोणी कशी सांबाळूंक दवरूंक जाय ती देवाच्या उतर शिकोवंक जाय. कंटिन्यू वचूंक जाय. आमी वयता पेकोणी घेता आनी नात मागीर दिश्टीच पडना. मागीर कितें जाता? जेजूक विसरतल्यान. आमी म्हणना हांगाच येवंक जाय. आमी म्हणटा कंटिन्यू रावंक जाय. युट्यूबाचेर देवाचें उतर आयकून कितें शिकलां तें बाय हार्ट करून तुमी कंटिन्यू तशी रावंक जाय. अशें हांगाच यो आनी हांगाच शिक अशें ना. खंयतरी तुमकां लागीं पडटा थंय तुमी देवाचें उतर शिकोवंकूच जाय.
आमी जायते वर्सां तेन्ना पोटा वयताले तेन्ना आमकां एक फादर मेळ्ळो. आमी चौगां यूथ भयणी आसल्यो. आमकां मुद्दाम फोन येयला तेणी आनी आमकां सांगलें तेणी तुमी केन्नाय म्हणजे तेणी सांगलेलें आमकां विकली प्रेयराक वचा पूण तुमी त्या शिकोवणदाराची फळां पळया, पवित्र आत्म्याची फळां आसा जाल्यार तेजे कडेन पळोवया आनी तेन्नाच तुमी तेजे कडेन वचपाचें. हांव नको तेणी कित्याक आमकां सांगलें तें आमकां आपोवन येयलें तेणी. आमी मागीर पळयतालीं पूण सगळीं फळां दिसली पडटा कोणाच्या वय पवित्र आत्म्याची ना न्हू. शांती मोग आसा पूण आमी वयतालीं विकली मंथली 4 दिसांनी 8 दिसांनी सकाळीं गेले रातची चालू आसलें. सो कंटिन्यू रावंक जाय. आमचो फोकस कितें आसता जाणां थोडी ग्रुपाची आसता ती आमकां मुर्ती सगळें दिसूंक जाय. थोड्यांक मुर्ती नाका, थोड्यांक मुर्ती जाय न्हू. आयकलां तुमी थोड्यांक स्टॅच्यू जाय, थोड्यांक नाका, थोड्यांक जाय म्हणजे न्हू. पूण जेजू आमचो हितून उतरान जियेता. जेजू कितून जियेता उतरान आनी पेल्या सवय जियेता. काल आमी पळयलें न्हू काल काय पयलीं स्क्रिप्चर आमी जेजूचो मोग करता मोक्का मोडटा म्हणटा आनी आपल्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करिना. घरान आसलेल्या मनशांक व्हरून ऑफर्नेजीन घालता. मोग करता आमी जेजूचो, आमी मागण्यांक वयता, आमी डोनेशन दिता, आमी सगळें करता आनी व्हरून ऑफर्नेजीन ओल्ड एजीन जोड न्हू. हां ओल्ड एजीन चड आसता. आमी आदी ओल्ड एजीन बीन वयतालीं केन्नाय टायम मेळ्ळो जाल्यार. ती खूश आसता न्हू सगळीं ओल्ड एजीन जाणटी खूश आसता न्हू. केन्नाय विजीट करून पळोवया. एका एकल्याची डिफरंट स्टोरी. तेंची एज कितें हें आतां नातरां वांगडा खेळपाची न्हू. तेंची एज कितें नातरां पोंटूरां वांगडा खेळपाची आनी ती खंय आसा रडटा सारकी. एकल्यांनी बॅग आमी वयतालीं तेन्ना बॅग पॅक करून तयार रावतालीं आपणाक भुरगीं म्हाजी व्हरोंक येतलीं म्हणून. आमी म्हणलें सिस्टर सदांच बॅग करून तयार आसता. तिची स्टोरीच बाय तशी आसा. तिका भुरग्यांनी हांगा रोखडीच येता म्हणून घातलेली आहा व्हरोंक म्हणजे फाल्यां येता तुका व्हरोंक अशें कितें तरी म्हणून ती फाल्यां म्हणून बॅग तयार करून रावता. आपणाक भुरगीं जाल्यार व्हरोंक वचत जाल्यार मायंडसेट आनी रडटा. सो आमी असलें करून जेजूचो मोग करतलीं आमी. हां जेजू म्हणटा 1 John 4:20 तूं जर तुज्या फुड्यान आसलेल्या भावाचो भयणीचो मोग करिना दिसता तेजो आनी तूं एक फोटकी रो आनी हांव जेजूचो मोग करता म्हणटा तूं फोटकी रो. आमी फोटकिरी. आमी जर जेजूचो मोग करता आनी आमच्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणां शेजाऱ्याक आमी तो भुकेला ताका जेवण दिना, ताका जर आमी फावो तो आदार दिना, ताचो जर आमी मोग करिना, तो आमकां दुखयता म्हणून आमी ताकाय दुखयल्यार कशें जातलें. मोग करतलीं आमी जेजूचो. सोयरानान हे आमी कितें करता आमी म्हणटा मोग करता जाल्यार आमी कोळण्यांनी मोग करूंक दाखोवया. जेजू म्हणटा म्हजो पेल्याचो मोग करशी जाल्यार तुमी म्हजो मोग केल्यार. सोयरानान येवया सोयरानान. जे कितें आमी देवाचो मोग करता म्हणटा जाल्यार जेजू म्हणटा तुज्या फुड्यान आसलेल्या भाव भयणाचो मोग करून दाखय. तो दुखयता ताचो मोग करून दाखय आनी तेंच करूंक आमकां आपयलेलें आसा. आनी जेजू म्हणटा जी कोण बरें करता न्हू तुका बरो मोग करता ताचो मोग कोणीय करतलो ऑन बावती बसून. तुज्यान आनी म्हाज्यान कितें डिफरंट. हांव मोग करता ताचो मोग करीत जाल्यार तेच्यान आनी अनभावार्थ्यान आनी भावार्थ्यान कितें डिफरंट. जर भावार्थी मोग करता ताचो मोग करीत जाल्यार कितें डिफरंट आसा कितें डिफरंट. सेमूच जाली. आमी अनभावार्थी भावार्थी आसून पासून अनभावार्थी जाली. आमकां न्हू
1 Timothy 5:8 सांगता. 1 Timothy 5:8 पळोवया कितें सांगता तें. भावार्थ आसा आमकां. जर आमी कोळणी दाखयना जाल्यार आमी कोण जालीं. 1 Timothy 5:8. कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांचो अदीक करून आपल्याच घरच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार तांणी भावात सोडला आनी ती एका अनभावार्थ्या परस पाश्ट. कितें म्हणटा. कोण आपल्या सोयऱ्या दायऱ्यांचो आनी घरच्यांचो जो मोग करिना फावो तो आदार दिना जाल्यार ती कोण भावार्थ आसून पासून भावार्था पास्ट. आमी करता आमच्या घरच्यांचो मोग आनी घरच्यांक आमी फावो तो आदार दिता. सोयऱ्यांक ना म्हणटा कोण. जाल्यार आमी कोण. आमी मागण्यांक वचोन आनी मिसाक वचोन कांय फायदो ना भावार्थ ना जाल्यार. हा आमी जर आमच्या सोयऱ्यांचो आमच्या घरच्यांचो फावो तो मोग करिना फावो तो आदार दिना जाल्यार आमी अनभावार्थाच्या पास्ट भावार्थ ना आमचेशी. आमी हांगा थंय वचोन काय फायदो ना कित्याक भावार्था विणे देवाक कोणीच मानवलेली जायना. आमी जर अशें करता आमी भावार्थाच्या पास्ट म्हणटा म्हणजे आमचेशी भावार्थ ना. भावार्थ सांडलेलो आसा. आमी हांगा थंय वचोन प्रवचन पासून करून काय फायदो ना. हांव सांगता हांव सांगिना म्हाका अशें पळोवं नाका रागान. बायबलान सांगला बायबलान बरयला तुमी वाचला न्हू. म्हाका रागान पळोवं नाका. बायबल सांगता वाचला न्हू सगळ्यांनी बायबलान. आ सगळ्यांनी बायबलान वाचला आनी तुमच्या बायबलान आसा. तर आमी कोण. लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग. आमी कोण. हा आमी भावार्थी म्हणया न्हू. आमचे कोण न्हय मागीर भावार्थाचे जातल्यो. अनभावार्थी म्हटल्यार अनभावार्थ्याचे कोण जातल्यो. लायफ एंड डेथ जिवीत आनी मरण. आमी कितें म्हणीत जाल्यार आमकां मेळटलें. आमी तर अनभावार्थी म्हणीत जाल्यार आमी कोण जातलीं. भावार्थी म्हणीत जाल्यार हा सो आमी आमच्या जाता तो सोयऱ्यांचो चड करून आमचे घरची कोण सायडीक आहा तेंचो आमी मोग करुया. ती आमची मोग करूं जाल्यार ना करूं. ती आमकां दिवं आदार जाल्यार आमी तांकां आदार दिवया. हा ती आमकां दितली म्हणून रावया आमी. हे सारकें न्हू. हे जेजूचें न्हू. दुसऱ्यांचेर कोण आमी डिपेंड रावता ते जेजू पासून गिफ्ट येयना. आमी दुसऱ्यांक जेजू आमकां आमी जेजूक सव करता. कोण तरी जेजूक आदार दिता. आमी जेजूक सव करता कोण. हा जेजूक तुमी सव करिना. हा जेजूक सव करिना. आमी कितें करतली सव. जेजून ऑलरेडी जेजू म्हणटा आपूण तुमकां सव करूंक येयला. आपूण तुमचे कडेन करून घेवन येवंक ना. तेजे वरवीं आमी दुसऱ्यांक सव करूं शकता. जेजू वरवीं आमचे कडेन जायना. आमी कितें करतली सव न्हू. आमी दुसऱ्यांक आदार कहो वयतली. आमचेशी जाता. जेजू वरवीं जाता आमचेशी. हा सो आमी जाता तितलो आमच्या घरच्यांक एक बरो पयले सुवातेर आमी आतां हांगासून रिटेट करून गेल्या म्हणून घरच्यांक आमी बरो मोग दाखोवंक जावो. चेंजिनेस तुजेशी देवाच्या उतरान येयला म्हणून आमच्या घरच्यांक शेजाऱ्यांक दाखोवंक जाय. पयलीं तर तुका राग येतालो झगडी करताले ते स्टॉप कर. पळय कशी चेंज जाता शेजाऱ्या तुजो घरची भोग रोखडीच जावची ना. टायम लागतलो पूण जातलीच तुजो चेंजिनेस पळोवन. पूण आमी ऑफर्ड घालूंक जाय म्हाका चेंज करपाक. आमी करता कितें दुसऱ्यांक चेंज करूंक सोदता. हा आमी दुसऱ्यांक चेंज करूंक सोदता. तो चेंज जावंक जाय तो चेंज जाय. तूं पयलीं चेंज दाखय दुसरी आपुणूच चेंज जातली. आमी आमकांच चेंज करिना. आमी फक्त दुसऱ्यांक चेंज करून बोटां दाखोवंक भोंवता. हा तुका चेंज कर. म्हाका चेंज करूंक जाय. हांवें पयलीं हांवूय शिकता तुमच्या वांगडा. म्हाका हांवें चेंज करूंक जाय. म्हाका जाता तितलें हांव चेंज जावंक जाय. मागीर म्हाज्या सरावंडींग चेंज जातली. कितें करूंक जाय आमी.
दुसऱ्यांक चेंज करुया आतां वचोन घरा आं आतां गेले म्हणटकूच आमी जोण एकली जावं घोव बायल जावं भुरगीं आवयो कोण चेंज जावंक जायी हांवूच चेंज जावंक जायी ती न्हू जोण एकली आपणाक कशें चेंज जातली ती पळोवया हांव ह्या देवाच्या उतरार कशी चेंज जातली हां म्हाका पळोवया आमी जोण एकली आपणाक पळोवया हां कशी हांव बदलतली हांव कशी दुसऱ्यांक ब्लेसींग जातली हां खरेंच न्हू आमी आमकां बदलया न्हू आमकां बदलल्या म्हणून तुका आमकां कशें कळटलें दुसऱ्या रिट्रीटाक तुमी येताना कोणाक तरी वांगडा हाडटल्यान तूं बदललाय जाल्यार खरें न्हू एक्शन करस्पॉंड तुजे मॅसेज सोत मानप एक्शन दाखोवंक जायी सगळीं आमी बदलतलीं देवाक सांगा पवित्र आत्म्याचो आदार मागा पवित्र आत्मा तुमकां रावता हेल्प करूंक तो हेल्पर न्हू आमी तेजो हेल्पूच मागूंक ना इतले वर्सां तो दिलो आमकां हेल्प ना न्हू मागला हेल्पर इवन बॉक्सांनी दिवपाक पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय म्हाका बोक्सूंक जायना दी म्हाका आदार दी म्हाका बोक्सूंक जावो म्हाका तसो मोग करूंक जावो जसो तुवें सांगला तसो मोग करूंक जाय म्हाका विसरूंक जाय सगळें एक स्टेप घे म्हणटा तो 99 स्टेप आपूण घेतलो आमी डिसिजन घेवंक सोदिना डिसिजन आमच्या बसत देव घेवचो ना डिसिजन कोणी घेवंक जाय जोण एकल्यान आपणे डिसिजन घेवंक जाय हांव बक्षितलें हांव मोग करतली हांव म्हाका बदलतली हांव म्हाका तर बदलयच म्हाज्या सरावंडींग बदलतलें आमी इतलीं वर्सां कितें केलां ना दुसऱ्यांक बदलूंक सोदतालीं तूं बदलोंक जाय रे तूं बदलोंक बायबल सांगता तूं एकलेंच सोतमान तूं एकलेंच बदल हां सगळीं बदल म्हणटा Acts 16:31 म्हणटा न्हू तूं एकलेंच सोतमान तूं एकलेंच तुजें जिवीत बदल एकलेंच भावाक दवर तुजो घराबो तूं आनी तुजो घराबो साल्वार जातलो जेन्ना तूं सारकें रावतलें तेन्ना पूण आमी इतलीं वर्सां आमी आमकां विसरतालीं दुसऱ्यांकूच पळयतालीं न्हू तें सारकें न्हू आनी हांगा कितें शिकलां न्हू तें घेवन वचात हांगाच सोडूं नाका समजता हांगा कितें शिकलां तें घेवन घरा वचा हांगाच सांडून वचो नाका हांगा गरज ना कोणाक तुमकां गरज आहा घरा कडेन घेवन वचा ते वांगडा गाठीक मारून सगळें घेवन वचा वांगडा आनी दुसऱ्या रिट्रीटाक थोडी टेस्टी आसतल्यो तुमच्यो तुमी आन्सर दिवंक जावो पळयतली मागीर आमी तुमी कितली शिकलेलीं आसा देवाच्या उतरान कितली वाडटा घरा कडेन वचोन ती ओके कितें तुमकां विचारपाचें आसा हां ओरल टेस्ट आनी सगळीं पास आं ग्रेस स्कूल भिवो नाका काय सगळ्यांक 10 पेस मार्क्स 10 मार्काचो आहा 10 मार्क्स फ्री सगळ्यांक कित्याक हे ग्रेसाचें स्कूल पयलींच ग्रेस मेळिल्लें आहा तुमकां 10 आफ्टर 10 सो कितें विचारपाचें आहा तुमकां कोणाक शिकोवंक ना सारकें कितें समजणी घेवपाची आसा देवाच्या उतराचेर आनी तुमी विचारल्यार सगळ्यांक बरें पडटा तुमी मागीर प्रायवेटली विचारता पूण सगळीं शिकतलीं तुमचे उद्देशी प्रायवेटली विचारल्यार तुमकांच कळटा सगळें दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाय कितें तुमकां शिकोवंक ना तुमकां कितें कळोंक जाय आनी जाल्यार तुमी विचारूं येता तुमचे उद्देशी दुसरी शिकता आसा कितें प्रश्न आसा ना न्हू सगळीं उबी रावया आमी लूक 4:18 घेवया आमी सगळीं सर्वेश्वराचो आत्मो आनी पळोवया जे जेजूचेर एनॉयटींग देंवलें तें आमचेरूय एनॉयटींग देंवता आनी तीच कामी आमी घरा वयताना घरा गेले म्हणून आमी कुड्ड्यांक नवी दिसतली ती स्क्रिप्चर आसा न्हू सर्वेश्वराचो आत्मो म्हजेर देंवलो हां गरिबांक बरी खबर दिवची कुड्ड्यांक नवी दिसची बेऱ्यांक आयकूंक तेच आमी जेन्ना म्हणटा तेन्नाच आमी तें चिंतुया आमच्या मनान हाडुया ती स्क्रिप्चर ते जेजून मागीर रोखडेच तेणी आपणाचें चालू केलें
लूक 4:18 ताका तेजी सुवात मेवली. आमकांय आमची सुवात मेवली. आमचे सर्वेस्वराचो आत्मो आसा म्हणून आमचे जण एकल्याचे सर्वेस्वराचो आत्मो देंवलेलो आसा. सगळीं म्हणी आमी दोळे धांपया आनी न्याय करया ते स्क्रिप्चर आमी. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान म्हाका आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायट सोयेंतली सुटका दिल्या. जाता जाल्यार तुमचेर हात दवरा एकामेकाचेर. ना ना तुमचेरूच हात दवरा तकलेर आनी स्वत माना जेजूचो हात. तुमचो हात न्हू पूण जेजूचो हात तुमचेर दवरलेलो आसा जेजून. हां एनॉयटींग. आतां हें एनॉयटींग दोळे धांपया. सगळीं दोळे धांपया आपआपल्याचे आनी म्हणुया सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतले सुटका दिल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला आनी आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतले सुटका दिल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगळ्या वायटांतली ओके थँक्यू. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी आपल्या रक्ता उदेशी आमची सुटका केल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आपल्या रक्ता आनी मरणा उदेशी आमची सुटका केल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी आपल्या रक्ता आनी मरणा उदेशी आमची सुटका केल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी आपल्या रक्ता आनी मरणा उदेशी आमची सुटका केल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आनी आपल्या रक्ता आनी मरणा उदेशी आमची सुटका केल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला आनी आपल्या मोगान बोल्ला आनी आपल्या रक्ता आनी मरणा उदेशी आमची सुटका केल्या. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. आपल्या मोगान बोल्ला आपल्या रक्ता आनी मरणा उदेशी आमची सुटका केल्या. हालेलुया 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 हो राबा 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 शिकारा बारा 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 राबा राबा बाबा 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 बा ओ शिकारा बारा बारा राबा 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 ओ बाबा राबा 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 बाबा 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 राबा राबा ओ शिकारा बारा 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 बा ओ शरा राबा राबा बाबा 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 ओ शिकारा बारा 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 बा ओ रारा रारा बाबा बाबा रारा 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 शिकारा बारा 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 रारा शिकारा बारा 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 रारा रारा ओ राबा 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 रारा रारा शिकारा बारा रारा रारा ओ शकारा बारा 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 रारा ओ शिरा रारा रारा बाबा 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 हा बाबा 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 बाबा
I command every sickness, every pain out in the name of Jesus. I command you in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Every sickness, every pain, every demonic problem, power, I command you out in the name of Jesus. Out. I curse every pain, every sickness. I curse in the name of Jesus. And I believe every sickness, every pain, whatever the problem, it died from the root. As the fig tree died, the same thing, same problem as every sickness, it died from the root. Thank you, Jesus. Life of Jesus flowing in this life. Life of जेजूचे जीवित आमच्या भितर व्हांवता. जण एकल्याच्या भितर जेजूचे जीवित व्हांवता. आनी दुयेंस पिडाचो नाश जाता. सैतानाचो नाश जाता ह्या वखदार. सैतानाचो नाश जाता ह्या वखदार जेजूच्या नांवान. कित्याक जेजूचे जीवित व्हांवता हांगा. जेजूचे एनॉयंटिंग अभिषेक वता जेजूचो. ते अभिषेक सैतानाची पदवी सगळी मोडून वता. Isaiah 10:26 म्हणटा, when the anointing come, break the yoke of the enemy. ह्या वखदार जेजूची पदवी व्हांवता. जेजूचो अभिषेक व्हांवता आनी देवचाराचे सगळो योग, देवचाराचो प्लान, देवचाराची शक्ती मोडून वता ह्या वखदार. सगळे दुयेंस पिडाचो तो रिपोर्ट सगळो नाश जाता ह्या वखदार जेजूच्या नांवान. डायवर्स केस नाश जाता ह्या वखदार जेजूच्या नांवान. वाश्टेपणाचो श्राप ह्या वखदार सगळो नाश जावन वयता. जेजूचे जीवित व्हांवता जण एकल्याच्या भितर. जेजूची पदवी व्हांवता ह्या वखदार जण एकल्याच्या भितर. सगळे दुखीचो ह्या वखदार नाश जाता. सगळे कॅटरेट आयज दोळ्यांनी कितें जालां सगळ्या दोळ्यांचो सगळ्यांक क्लियरली दिश्टी पडटा जेजूच्या नांवान. सारके दिश्टी पडटा बारीक बारीक पासून हे जेजूच्या नांवान. चलोंक जायना ह्या वखदार जेजूच्या नांवान. सगळीं हाडां बीन सगळीं लूज जाल्या. चिरो रोज जाल्या. सगळे रगत सारके जेजून धरलेले आवयच्या कुशान तशेंच व्हांवता ह्या वखदार. सारक्यो ब्लॉक जाल्या शिरो सगळे तुटून नवसान जिवीत येता पांयाच्या. जण एकल्याच्या चलता सारकी धांवता. कोणूच येयलेली परत तशीच वयची ना. जेजू कडेन कोण येयला ती केन्नाच परत वचोंक ना. सगळीं जाणां बरी जावन गेलेली आसा. ह्या वेळार तेच एनॉयंटिंग हांगा आसा आनी सगळीं जाणां बरी जावन वयता हांगासून. येयल्या तशी कोणूच वचना. सगळीं देवाची ब्लेसिंगां ती स्वर्गा वचून मान्य देवाच्यो दारां उगडलेलीं आसा ती घेवन सगळीं वयता म्हणून स्वत मानता जेजू आमी तुजे बासवणेचेर. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. एक प्रॉब्लम घेवन येयले आसले कसले तरी प्रॉब्लम डिप्रेशन आनी कितें मायंडाक शांती नासली ह्या वखदार जेजू तुमकां 4-7 दिनां पळय तसली शांती दिल्या. ती घेया आनी वांगडा वचा. 4-7 दिनां पळय तसली शांती जेजून दिलेली आसा आमकां सगळ्यांक. ती घेवन आमी वांगडा या आनी दुसऱ्यांकूय दिवया ही शांती. थँक यू जीजस. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हे सिकनेस म्हणजे एक श्राप आनी जेजू आमच्या पासत एक खुर्साचेर श्राप जालेलो आसा. सगळ्या दुयेंस पिडाचो सगळो श्रापाचो नाश जाला खुर्साचेर. सगळे दुयेंसाचो नाश जालेलो आसा. थँक यू जीजस. जेजूच्या नांवान. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 जायत्या जाणांक हांगा जेजून हात लायलेलो आसा.
जायत्या जाणांची बेनाची तोंडाची सगळे पेखोणी गेलेली आसा डॉक्टर दूख गेलेली आसा सगळी सुटका घेतलेली सुटका घेया जेजूच्या नांवान सोत मानून सुटका घेयात आनी धांवून एकामेकाचे पांयांनी सगळीं जाणां धांवतलीं चलतलीं हे सगळें एनॉयटींग देवान कित्याक देव म्हणटा जेन्ना एनॉयटींग तेन्ना when the anointing come break the yoke of the enemy सैतानाचे जे शास्त्रां आसलीं एनिमी दुस्मानाचें कितें कितें आसलें सैतानाचें सगळें तुटून पडलेलें आसा म्हणून बायबल सांगता हां सोत मानया आमी आनी आमी हेंच जिवीत बरेपणाचें जिवीत आमी घेवन या दुसऱ्यांकूय दिवया आमी हेंच आमचें काम जें कितें आमकां मेवलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाचें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता तुज्या हाजीरपणा पासत तूं थंय हाजीर आसता थंय पर्वत कोरोन वयता मेळा परवी ह्या वेळार तूं हाजीर आसा सगळ्या वायटाचें दुयेंसाचें जे कसले प्रॉब्लम सारके मेळना भशेन कळना म्हणून जेजू आमी तुका स्वत मानता तुका आर्गां दिता हेंच तुज्या हाजीरपणा पासून तुज्या मोगा खातीर जेजू सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत आनी तुजे शिकवणे खातीर जेजू तुवें आमकां सगळी पदवी दिलेली आसा आनी ती पदवी आमकां यूज करूंक तूं शिकयताय तुवें आमकां एक रोड दिलेले आसा सैतानाचेर शत्रूचेर दुयेंस पिडाचेर सगळ्या अडचणेचेर झूज करचे खातीर त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां बाबार दवरल्यार एक सावळे भशेन आमकां कांयच करचें पडचें ना बाबार धरून आमची इखुणां आमकां दिश्टी पडटली आमी देंवचार काडटली नो भासो उलयतली सोरपाक दवरतली विकारी वखदां घेतल्यार आमकां कांयच जावचें ना पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरी जायत वयतली हें आमकां समजणी तुवें दिलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता तुजे बाबार दवरल्यार तुज्या पेक्षा तुवें ज्यो मिलाग्री केल्या तेज्या पेक्षा आमी चड स्ट्रेट मिलाग्री करतली कित्याक तूं बापाशी गेलाय त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या एका एका उतरा खातीर तुज्या एक एक समजणे खातीर जेजू तूं म्हणटा तूं चेंज जा आनी आयच्यान आमी डिसिजन घेतल्या हांव चेंज जातली आनी मागीर दुसरी चेंज कित्याक तूं म्हणटा तूं एकलेंच स्वत मान तुजें एकलेंच चेंज कर तुज्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी तुजी आख्खी फॅमिली साल्वार जातली आनी तशेंच तूं म्हणटाय जर हांव म्हाज्या सोयऱ्यांचो घरच्यांचो फावो तो मोग करिना फावो तो आदार दिना जाल्यार हांव अनभावार्थ पास्ट म्हाजे कडेन भावार्थ ना ह्या पासत जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक हो पवित्र आत्म्याचे हातार घेवन आमी जियेतली आनी दुसरे फावट आयतली तेन्ना एक गोवाय जातली आमी बरी आमचें जिवीत आमी बदलतली त्या पासत जेजू तुजे भासवणे एक एक भासवणी आमच्या जिवितान एक काम करता म्हणून आमी स्वत मानता जेजू आनी तुका वखाणटा ही सगळीं भाव भयणां येयलेल्या पासत तेंच्या भावार्थ तूं तें वाडयलाय आनी त्या भावार्था वरवीं ती आपल्या जिवितान आपल्या फॅमिलीच्या जिवितान मिलाग्री पळयता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आनी ती बरे भशेन येयल्यार बरे भशेन वयतली सगळीं म्हूण तुका आर्गां दिता आनी तुका आर्गां दिता सगळे आमचे जे ब्रदर्स सिस्टरी देवाचें उतर परगडटली आनी जे सुवातेर गेल्या तेंच्याय पासत सगळ्यांचे तुजे अभिशेक आसात तोच अभिशेक आनी तोच पवित्र आत्मो सगळ्यांक शिकयता म्हणून जेजू आनी तोच पवित्र आत्मो सगळ्यांक स्वतंत्र करता तुज्या उतरा वरवींची तुका आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सन ती सुवातेर सगळे सुरक्षा कॉन्श आसा म्हूण तुका आमी आर्गां दिता तेजे फॅमिली पासत ती देवाच्या उतरान वाडटा म्हूण तुका आर्गां दिता हो जागो दिलेल्या पासत जेजू ते होनरा पासत जेजू आनी तेजे फॅमिली पासत सगळीं देवाच्या उतरान बसलेलीं आसा आनी देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतरान वाडल्या आनी देवाच्या उतरान स्वतंत्र जाल्या आनी भरपूर तेंचेर देवाचो आशिर्वाद वाडला म्हूण तुका आर्गां दिता आनी जे सुवातेर आमकां जेसेलाम एक सुवात दिला एक देवाचें उतर परगटूंक जागे दिल्यात ते सुवातेर पासत आनी ते होनरा पासत सगळ्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद देवयला म्हूण तुका आर्गां दिता आनी जसो जेसेलामाचे नॉर्थ सावथ इस्ट वेस्ट सगळ्यांचेर जो आदार येता तेंचेरूय भरपूर 100 आशिर्वाद दिला म्हूण तुका आर्गां दिता जेजू आर्गां दिता जेजू हें आमकां जेवण रांदलेलें तेंचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद देवलाय त्या जेवणाचेर आनी तें जेवण तुवें बदललाय तुजें रगत आनी मांस सान म्हणून जेजू आमी तुका वखाणटा आनी तुका आर्गां दिता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता जेजू हांव तुजें रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुज्या भितर जियेता आमेन गॉड ब्लेस यू